ओवियो खंय तो इल्ले ओवियो घे म्हूण सांगून म्हळ्यार त्या संदर्भाक लागून तक्षण त्यो ओवियो घडोवन सांगची शाती थोड्यांक आसा. आदी स्त्रियो सडाव जावन ओवियो म्हणटाल्यो पूण आतां भुरगीं सांगतात दादले सांगतात आणि आमचे युथ तरणाटी ती ओवियो गावंक शकतात. पूण थोड्या संदर्भांनी रोसाच्या कार्यावेळी ओवियांचो स्पर्धोय आसता. एक उदाहरण सांगचे जाल्यार हांवें थोडे फावटी ओवियांच्या पयले हे रोसाच्या कार्याक गेल्ल्या वेळार थंयसर एक दोन पंगड आसतात, एक दादल्यांचो आनी एक बायल मनशांचो. एक ओवी जर तर एका बायल मनशान सुरू केली तर ताका आणि एक त्याच ओवियांक एकच एक क्वेश्चन विचारचे नाजाल्यार ताचे ओवीर आनी एक ओवियो सांगून तत्व विशयाचेर एक सदां एक 10-15 ओवियो म्हणून मुखार वचून अखेरीचे कार्य सदां 1 वर 1.5 वर म्हणून जर ओवियोच सांगल्यो तशें आमकां पळोवंक मेळटा. म्हळ्यार ते एक काल म्हणटात ते टॅलंट एक देणे हर एकल्यांक ते सबारांक ते जायना म्हळ्यार असलो तो ओवियो आमी म्हणटा. पूण थोड्यांक मात्र ह्यो ओवियो घडसो घडून गावच्या पळय ते देणे थोड्यांक मात्र ते एक मेळटा. आता ओवियो दोन वाक्यां सांगाता घालून तशेंच प्रास शब्द घालून गावचे जावन आसा. दोन वाक्य सांगाता मेळोन तशेंच प्रास शब्द तशें मोदें घालून गावचे जावन आसा. एकली जर तर ओवी म्हणटाना आनी एकली आमी उरली ओवे म्हणटा. आतां आमकां कोणी आपयतात घरा कोणे आमचें नांव काण आपयताना आमी काल म्हणटा ओ म्हणटा. सो हांगाय तशेंच एकली ओवी म्हणटाना उरली ताका ओवे म्हणटात म्हळ्यार आमी ओ तुजे सांगात आमी आसा आनी तुमकां तुज्या त्या सांगिल्ल्या उतरांक आमी आमचे परतेक आमी तुमकां रेस्पॉन्ड दिवन आमी तुमकां जाप दिता म्हूण सांगून ओ म्हणयेत वा ओवे म्हणयेत. ओवियो मनशाक एक रीत आसा. एकली ओवी म्हणटा तर उरल्यांनी ओवे म्हूण सांगचे म्हूण सांगलें हांवें. पयलेच्या अर्ध्या वाक्याच्या अखेरीचो शब्द ताका कुडसून ताच्या उपरांतले अर्धे वाक्य पयलेच्या ताळ्यान गावचे. आता एकली म्हणटाना आनी एकल्यांनी जाप दिवंक आसा. हांगासर आमी थोडे फावटी रोसाच्या कार्याक गेल्ल्या वेळार थंयसर कितें जाता म्हणटाना थोडी ओवियो मात्र म्हणटात जाप दिवंक कोणी आसना. ओवी गावची कितले मुख्य गे तशेंच जाप दिवचेय मुख्य जावन आसा. आमकां त्या वेळार कळना पूण तो व्हिडिओ मागीर रोसाचो व्हिडिओ वा काजराचो व्हिडिओ आमी पळयल्यार आमकां कळटा थोडी काल ओवियो मात्र म्हणटात आनी ती ओवी अर्दी म्हणटात. थोडी जाप थोडे फावटी अर्दी सांगतात अर्दे सांगनात. देखून कशें एकली व्यक्ती दादलो जावन दी स्त्री जावन दी ओवी म्हणटा गे ताका जाप दिवचेय म्हत्वाचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ती जाप दिल्ल्यानच त्या ओवयेक एक स्थान मेळटा म्हणून सांगयेत. आतां आमच्या कार्यावेळी आमी सर्तांव अश्यो नॉर्मल म्हळ्यार ओवियो कित्याक मुनच्यो म्हणून तुमकां कळीत आसा मस्तू संदर्भ आसात ओवियो म्हणचे मस्तू संदर्भ आसात. आतां ओवियाचे संदर्भ कसले म्हण पळया. संदर्भ ओवियोचो संदर्भ एक पयलेच्या काळार म्हणचे आमी आतां थोडे फावटी काल जाता म्हूण सांगल्यार सकाळी रोस पुसून एक मागणें म्हणटात इल्लोसो रोस काडटात नारळाचो रोस काडटात आनी कपालार सारयतात आनी रेस्पेराक येतात. थोडे फावटी तशें जाता. थोडे फावटी काल जाता म्हळ्यार कार्य सुरू जाताना लेट जाता आनी एमसीनी मस्त फावटी तुमी कार्यावेळेक गेल्यार थंयसर सांगिल्लें आसा इल्ल्योश्यो ओवियो म्हणया कित्याक म्हळ्यार वेळ जाता हॉलाचो टायमींग पळोवचें पडटा. पूण थोडे फावटी हांव थोड्या संदर्भांनी गेल्ल्या वेळार आमचो एक सुमेळ पंगड म्हणून आसा तांतू मानेस्तीन आयरीन रेबेल्लो आनी तसो पंगड आसा आमी 4 जाणांचो. सो खंय तुमकां ओवियो ती कळीत थोड्यांक फॉरेन टावन आयिल्लीं आसतात वा थोड्या कडेन ओवियो म्हणचीच आसनात त्या वेळार ती आमकां आपयतात पंगडाक. देखून आमी काल हें करचें म्हूण सांगल्यार तो ओवी एकल्यान ओवी म्हणटाना जाप दिवंकी आमकां कळीत आसा जे आनी पयलें जावन जर तर आमी त्या कुटुंबाक नवी तर तांच्या विशयान सगळें आमी समजून घेवचें पयलें तांचो एक बायोडेटा म्हणयत म्हळ्यार म्हणयत कित्याक म्हळ्यार होरेत कितें करता होकाल कितें करता वा तांचो आल्कोंद बापूय आसा गी बापाय जिवंत आसा गी सरला गी कितले भाऊ कितल्यो भयण्यो कालें काम करतात तशें तांचे डिटेल्स काडिल्ल्या वरवीं
आमकां काल जाता म्हणल्यार ते थोडे फावटी ओवियो घडोवंक आमकां सुलभ जाता. आदल्या काळार कशें आसलें म्हळ्यार म्हाका एक घडीत आतांय उडास येता. हांव एक 8 वर्सांचें आसतना, एक तिसरेंत आसतना म्हज्या मामाच्या धुवेचें काजार जाल्लें फजीर. आनी तें कशें आसलें म्हळ्यार रोस पुसून जाल्या उपरांत ते माडयेर बसून माडयेच्या कामे तशें बसून सकला बसून शिरोतीर जेवण आसलें. आनी एक ओवियो म्हणचे एक स्पर्धूच थंय आसलो कित्याक म्हळ्यार तितल्यो ओवियो. पूण आतां विशय काल जाला म्हण सांगल्यार वेळ आसा अभाव आसा. आनी थोड्यांक ओवियो कळीतच ना. आनी कळीत आसल्यार थोड्यांक जाप दिवंक कळीत ना. आनी आमी चिंतावंक काले म्हण सांगल्यार मुखार गेल्ल्या वेळार आमकां इल्लेशें आयो कोणी पळयतात कोण ना म्हण सांगून तशेली एक लज म्हणल्या बरी आमकां भोगता. पूण हांवें म्हणचें जर तर एक कुटाम येवन आमकां वळीक दिता घरा येवन आनी ती सांगतात आमकां तुमी लग्न कार्यान जावं दी रोसाच्या कार्याक तुमी घरा येवन आमकां सुदारसून वरिजे म्हूण सांगल्यात तक्षणा आमचें काम जावन आसा की आमी त्या कार्यांत फावो त्या रितीन वांटो घेवन त्या कुटुंबाक आमचो सांगात दिजे. तुमी साबार तुमच्या कुटुंबाक कार्य पळयलां जावं पुरो. जर तर एकल्याच्या आतां म्हज्या बापूच्या दुयेचे काजार आसा म्हूण सांगल्यार तांकां कितल्यो टेन्शन आसता त्या वेळार रोसाचे संदर्भ जावं दी काजारा संदर्भ जावं दी. त्या वेळार बसुल्ली सयरी आसल्यार म्हाका ताणें आपयजे, म्हाका ताणें ओवियो म्हणूंक आपयजे, रोस पुसूंक आपयजे तशें एक चिंता बसता आमच्या मतींत. पूण खंडीत जावं हांगासर आमी त्या कार्याक गेल्या वेळार तांणी आमकां पयल्यांत सांगलां तुमी येवन कार्य सुदारसीजे म्हूण सांगून. जर तर आमकां ओवियो म्हणूंक कळीत आसा तर आमी उठाजे आनी त्या कार्यान वचून आमी एक 2 ओवियो म्हणल्यात जर तर तांकां खंडीत जावन ह्या संदर्भी संतोश आसता. आमी मस्तू कडेन हांव गेल्ल्या वेळार ते ओवियो म्हणचे आसानात. आमींत वचून थोडे फावटी असलो संदर्भ मेळ्ळा की म्हाका हांवेंत सांगची ओवी आनी जाप म्हाकाच दिवचो पडटा. थोडे फावटी तले संदर्भ म्हाका मेळ्ळ्यात जाप दिवंक कितें आसानात. सो आमी एक आनी मुखार म्हणून जाल्यार एक इल्लोशो आतां थोडे तुमी युट्यूबार गेल्यार मस्त ओवियो म्हणचे तुमकां कळटा. आनी त्यो खाण घेवन एक 4-5 एक खंयच्या खंयच्या संदर्भार एक म्हणचे ओवियो त्यो शिकल्यार जर तर मुखल्या कार्यांनी आमकांय मुखार वचून मेतेर जावयेत म्हूण हांव चिंता. आनी आदल्या काळार कसलो पुऱ्या ओवियो खंयच्या संदर्भांनी ओवियो म्हणटाली म्हण पळया. एक सांबार काडटना ओवियो म्हणटाले. सांबार काडटना थोडे फावटी रोसाचें कार्य आतां केटरिंगाक सांगतात सडावत जेवणाक. पूण पयलें काळां जातालें म्हळ्यार रोस घराच जातालो जाल्ल्यान जेवणाच्या संदर्भार जेवण घरात करतालीं वाड्या घरा येवन आनी वजें हाडचें सकाळींच वजें हाडचें इश्टा मंत्र्यांनी सैऱ्यांनी पुरो हाडन. सो त्या वेळार सांबार काडटना आनी भाजतना ओवियो मागीर आदान दवरतना ओवियो तांदूळ काडटना मागीर माटवान वजी येताना. आतां एक ते ट्रेंड जाला की ओवियो हें काले म्हणटा रोस संभ्रम सुरू करतना येवचें. पूण पयलें पुरा कालें जावचें म्हळ्यार आदल्या दिसा रोसाच्या आदल्या दिसा बेंडार वा आतां भयणीक काजार जाल्यार भयणीच्या घोवान जावं घरच्या जावयान तशें तांणी ओवियो काले म्हणटात वजें बांदचें आसलें. सो वजी हाडटना मागीर थोडे फावटी वजी घेतना कुवाळो कातरतना जेवणाची तयारी करतना मागीर रोस पयलेंच काडचो आसलो. आतां तांणी एक सांप्रदायीक रितीन आतां माटवांत काले म्हणटा नारळ फोडून रोसाचें कार्य आमी हें करता म्हळ्यार एक जस्ट एक झळक दाखोवंक म्हणून मात्र. पूण पयलें कितें करतालें म्हण सांगल्यार म्हाका कळीत आसा म्हज्याच रोसाच्या कार्या वेळी सकाळींच म्हजो बाप्पू मामांनी पुराय येवन सकाळींच तांणी ओवियो म्हणून नारळ फोडून सकाळ म्हळ्यार दनपारां एक 2 वरांचे भितर तांणी रोस काडचो आसलो. मागीर ना म्हूण सांगलें तांणी म्हळ्यार मागीर नाका माटवान नाका आमी पयलेंच कार्य करया म्हूण सांगून. त्या वेळार एक ओवियो म्हणचे ती एक बारीक आपुरबायेची एक रीत म्हूण सांगेत. तशेंच रोस पुसतना काणी ताळयो तेल घालतना मागीर इल्ल्यो थोडे फावटी होरेताच्यो कामाच्यो वा चिडावच्यो ताका व्हंकले सांगाता वा व्हंकलेक होरेता सांगाता मेळोन चिडावचें. मागीर रेस्पेराक भायर सरतना एक्चुअली पयलें कशें आसलें म्हळ्यार भायर सरतना सांगताल्यो ओवियो. पूण आतां विशय कालें म्हण सांगल्यार आमी सगळ्यांनी हॉलाक मात येचें डायरेक्ट. थोडे फावटी आमी जेवणाच्या कार्याक विशींग ना जाल्यार कार्य नाका विशींग ना न्ही कशी पयशांनी पुरा कांय काबार कांय दवरूंक ना म्हूण आतां सडावत प्रेझेंट्स इन ब्लेसिंग्स ओन्ली. सो 1 वरार गेल्यार पावता तोंड दाखोवन फाटी येया म्हूण जाता. पूण पयलें कशें जालें म्हळ्यार रेस्पेराक भायर सरतनाय ओवियो म्हणच्यो आसल्यो. शेजारच्यांनी येवन आकय मामू मावश्यो तांणी येवन सकाळींच न्हवऱ्याक जावं दी व्हंकलेक जावं दी रेस्पेराक भायर सरतना मागीर न्हवऱ्याच्या माटवांत साडो भरतना एक जर तर न्हवऱ्याक भयण आसल्या जाल्यार तो साड्याची पोटली काण ताच्या माथ्यार दिवंक आसली. तो त्या वेळार मागीर व्हंकलेक साडो न्हेसयतना आदल्या काळार आतां पुरा आमी
कित्याक म्हळ्यार कळीत आसा आमकां ही सगळ्यांक की काल बदलला म्हणून पूण आदलो काळार घरांत काजार जाताले न्हवऱ्याच्या घरांत काजार जाताले आनी माटवांतच व्हंकलेक साडो न्हेसोवची एक संप्रदाय आसतली ते वेळा साडो न्हेसतना मागीर वरान भितर घेतना थंयसर ओपसून दिवचें आसलें आतां पुरा आमी हॉलांत फंक्शन जालें मागीर आमी आमच्या घरा गेल्या एक 10-15 जाणां थंयसरच येतात व्हंकले न्हवऱ्याच्या घरा वचून व्हंकलेक उपसून दितात पूण पयले घरांत आसल्या वरवीं कार्य थंयसरच आसल्या वरवीं आमकां त्या संदर्भाक लागून आमी न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक थंयसरच कित्याक म्हळ्यार न्हवऱ्याच्या घराच आनी भितर काणी म्हणजे आसा त्या दाळ्यार ओवयो म्हणटाली मागीर फुलां माळतना मागीर भांगर घालतना सोव्याक व्हरतना सोवयाक बसयतना अशे सबार रितीनी ओवयो म्हणयत आतां एक ओवी हांव म्हणटा तुमकां सादें जाता जाल्यार जाप दिया एक ओवी अशी आसा पयल्या रेट्याला कुरीस काडचे जाल्यार अशी आसा आकाशी माड नारळ कुब्यार त्याला सो कुरी सोरेताच्या कपालार हांवें म्हळें पयल्या वाक्याचे आतां ओव्या म्हणटना कोणी जाप दितात गी आसात गी कोणी जाप दिवची त्याला सो खुरी सोरेताच्या कपालार येस करेक्ट वय थंय जावन आमी जाप दिवची कणी गेले तेल कपली काडलो कुरीस वैकुटी सो जेजू क्रिस सोरेता बेसांव दीत ಮೇಡಮ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಾಂತಲ್ಲ ओके आतां आमकां फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार ती लिरिक्स आमकां कोणाक दिनात आमी ताणें सांगिल्लें वाक्य आमी जिखून धरिचें मोतीन जिखून धरिचें पण आनी एक सांगता हांव कणी गेले तेल कपली काडलो कुरीस वैकुटी सो जेजू क्रिस सोरेता बेसांव दीत कोणी ಕನಿಗೆ ತೇಲ್ ಕಡ್ಲೋ ಕುರಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನನ್ ನಕ ನಕ पीपीटी प्रेझेंट जाता पळय ते सिंगतना पीपीटी प्रेझेंट वय रोशाच्या हांगा तितले येवन हांगा आनी तूं हे आसाळे रोशाच्या निर्बज गला मेलगुर आकाश ते आसा वय ताच्या वयले एक आसा न्ही ती सांगा ताच्या वयर एक आसा न्ही देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरिट संत कुरपेचे दिस यजमान ते वर्ड्स ना सांबार यजमान ओके आता ऍक्च्युली काल म्हळ्यार कोडयाळांत कुंदापुरांत उडपी सांगचे ओवियोची सांगचे रीत दुसरी आसा तुम्ही म्यूट करतात गे तितकेशे मॅडम ओके आमी मुंची ओवियो मुंची रीत दुसरी आसता रीत आता कोडयाळान मुंची रीत दुसरीच असल्यार तिशीन तुम्ही उडपी कुंदापुरान गेल्यार तुमची रीत दुसरीच आसता आमी हांगा आता कोडयाळान सांगची रीत मात्र सांगची आता तुम्ही ते सिंग केला तुम्ही देवा बापा देवा पुता ते अशे सांगेत देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरिता संता थंय कट्ट करीचे देवा बापा पुता उट्टुकू देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरिता संता कुरपेच्या दिसा यजमान सांबार काढता तदळा ओवे सांता पयले वाक्याचे निमाणो शब्द आणि एक मुखले वाक्य ಒಟ್ಟುಕು ಸೇರುವನು ಮುಂಚೆ ओवे संता कुरपेच्या दिसा यजमान सांबार काढता ओके आम्ही कळले मॅडम ओके सांबार काढताना मागीर ओजे हाडताना नारळ फोडताना जेवणाची तयारी करताना रोसाक बसताना रोसाक उठयताना आम्ही सांगले अशे आमकां सबार ओवयो म्हणून येत आता ओजे हाडताना कसल्यो पुरा ओवयो म्हणून येत
सांज पिकोन आयली जाली आता रात ओढलो मान दिवनो येजमान्या वजांग दी हात वोवे रात ओढलो मान दिवनो येजमान्या वजांग दी हात ओजी हण्ण आयल्या मावशी बापू आकय हाडल्यांत आमी नारळ शिरत्यो रांदय वोवे आकय हाडल्यात आमी नारळ शिरत्यो रांदय आता कुवाळो कातरतना कशें ओवियो म्हणून येत होरे तरे बाबा कांदार तुझ्या शेल कुवाळो कातरूंक नितळ करनेल वोवे शेल कुवाळो कातरूंक नितळ करनेल कोणाक जें कोणाक स्क्रीनार प्रेझेंट जावन ते दिसता ते तुमी सिंग करियेत आता रोस काडूंक नारळ फोडताना नारळ कांदताना मागीर तशें रोस काडटाना कशें ओवियो म्हणून येता म्हणया आमोरीचो वेळ जावच्या पयले हांवें तुमकां सांगलें दायजी तशेंच कुटमाची रोस काडूंक सांगाता मेळटली हांगा दायजांक व्हरतो एक मान आसलो कुटमाच्या येजमान्या सांगाता दायजी माटवाक रोस काडच्या वेळार नारळ फोडताली तो नारळ कांतून ओरेताक वा व्हंकलेक आमी आपूट रोस काडटाली रोस काडूंक नारळ फोडताना आमी अश्यो ओवियो म्हणून येत आता ही रोसाच्या घरास काडचो जाल्ल्यान ह्यो ओवियो आता म्हणूंक जाता तुमकां त्या मरिफात नारळ फोडच्या ल्हान कामाकी संभ्रमाकी रूप दिवंक जाता आळे आता पळया गोरवांक म्हणून गेलो तो नायतो नारळ फोडोंक येजमानी हाडकोयतो वोवे नायतो नारळ फोडूंक येजमानी हाडकोयतो दनपारां जेवणाक नुस्त्याक मासले कडी दायजांगे उनू येजमान नारळ फोडी वोवे कडी दायजांगे उनू येजमान नारळ फोडी आमचे शेजारन नाव ताचे सिंतिया दायजी गोत्रा येवनो आता नारळ कांत्या सिंती बाई आसा न्ही हांगा ओवे सिंतिया दायजी गोत्रा येवनो आता नारळ कांत्या अशें आमी रोस काडटाना नारळ फोडटाना अश्यो ओवियो म्हणून येत आता रोसाक बसयताना वा बसल्या उपरांत सांज जाताना आमोरीच्या वेळार होरेताक या व्हंकलेक रोसाक बसयताली भोव आपूर बायांनी पयलीं आमी आंबोरी शिकयता मागणे म्हणून रोसाच्या पवित्र कार्याची सुरवात करतल्या त्या उपरांत होरेताक या व्हंकलेक बेसांवाक उबे रावचें तुमकां कळीत आसा रीत होरेताक व्हंकलेक बेसांव दिल्ल्यानंत व्हंकल कशी जाता आंकवार चलयेची नेसाण किरगी बाजू नेसनाचेर तयार जाताली किरगी बाजू म्हळ्यार पालोव नासतना कापाड न्हेसचें हे मलगड्यांनी बेसांव दिवन जाल्या उपरांत होरेत या व्हंकल रोसा बसूंक माटवाक येताना गरनाळ्याचो आवाज बँडाचो नाद सर्वांक रोसा बसून वेळ जालो म्हूण कळटलें कोणें गितां लागतडे फावटी वड्या सगळ्यांक आपयना जाल्यार रोस पुसतना कळटलें की आतां रोसाक बसलो होरेत म्हूण सांगून कित्याक म्हळ्यार बँडाचो नाद आसतलो थंयसर आनी गरनाळ्याचो थंयसर आवाजय आसतलो त्या दाडा आमकां कळटा की आतां व्हंकल आनी होरेत रोसाक बसतात म्हूण सांगून माटवांत मोदें दवरल्या बांकार आलतारीक पळोवन होरेत आनी व्हंकल आपल्या देड्या वा देड्या बराबर रोसाक बसताली आतां मस्त देड्यो आसतात आनी कलर कलर शर्टां घालतात ताच्या उपरांत नांव कालेंगी तांच्या वयर शर्टा वयर बरोवन आसता आदल्या काळार अशें बसून आसताली मस्त देड्यो जाल्यार ती देड्यांक एक ओवियो मागीर संगीत त्या उपरांत संभ्रमीक रितीन पयले एका कोपांत आपूट नारळाचें तेल आनी कुल्यार घेवन येजमान आयल्यार होरेत व्हंकलेची आवय आनी तिचे बराबर एक सांप्रदायिक रितीन 3, 5, 7, 9 अशें बशेंनी रोस घेवन होरेत ह्या व्हंकलेच्यो मावश्यो आकयो बाप्पू माम माटवाक वाटल्यो रोसाच्यो वाटल्यो घेवन येताली आवय मोदें रावता ताच्या उपरांत रोसाच्यो बशव्यो हाडणी आयली हेरां तिच्या उजव्याक बगलेक रावतात तेलाचें कोप आनी रोसाच्यो बशयो
थंयसर बांकार दवरतात. मागीर हेर सकट स्त्रियो होराताच्या फाटल्यान मागीर बगलेन चाराय तिनी कुशेनी रावतात. मागीर त्या दाळा ओवयांची शिंकड आराम जाता. पयले आमी देवा उपाक लागता म्हळें हांवें देवा बापाक देवा पुताक स्पिरी संताक एकली ओवी गेल्या उपरांत मागीर आल्मा पावली म्हण येत. मागीर भगवंत कुटुंबाची आनी सांता भक्तांची ससाई मागून रोसाची सुरवात जाता. पयले एक 4 ओवयो म्हणलेस मागीर काणी ताळवे तेल घालून तशें सांगेत. ताच्या उपरांत 4 ओवयो त्यो म्हणल्यानंत जर तर तांच्या कुटुंबान कोणाची मरण जाल्या जाल्यार तांचो उडास काणून म्हणच्यो. चार म्हणल्यानच आमकां एक सादारण एक कार्य रोसाच्या कार्याक 20 ते 30 ओवयो म्हळ्यार त्या कार्याची सोबाय आणखी सरता. मागीर मदें आमकां रोस पुसतना तशेंच नव्या सैऱ्यांक व्हंकलेक या होरेताक भयण आसल्यार भाव आसल्यार तांकां इल्लें. मागीर होरेताच्या मम्मीक मागीर व्हडली मांयक आनी ताका बापायक एक 2 ओवयो. ताच्या उपरांत ताका बरें मागून ओवयो, रेस्पेराच्यो ओवयो, नांव घेता आसतना म्हणच्यो ओवयो, मागीर आकेरकरच्यो ओवयो. अशें आमी एक 4 ओवयो म्हूण सांगून हर एका ते विशयाचेर 4 ओवयो सांगल्यार खंडी जावन त्या कार्याक एक सोबाय आसता. थोडे फावटी अशें आसा हांवें एका रोसाच्या कार्याक गेल्ली त्या दाडा कान जाता म्हूण सांगल्यार एका व्यक्तीन एकल्यान बायल मनशेन एक ओवी सुरू केली. खंयची देवा बापा देवा स्पिरिता सांगता. इमिडिएटली तिने रोस पुसचेची गेली, सीदा नांवकू गेली. हांवें चिंतलें 5 मिनिटांनी रोस जालो काबार जालो म्हूण सांगून सगळे आमी पळोवंकच पडली. कित्याक म्हळ्यार एक ओवी स्पिरीट संताची जाली ताच्या उपरांत काणी घाल्यान त्याली एक म्हणाली रोसाची म्हणाली डायरेक्ट ती हांगा गेली खंय नांवच्या हाका गेली. त्या दाडा कान जालें 2 मिनिटांनी MC पळोवंक पडलो. मागीर आमी उरल्यांनी प्रत्येक ती स्टार्टिंग तान प्रारंभ करन आल्मा पावली म्हूण सांगून जाता ना सो ताणें एक अर्द घंटो जाय. कित्याक म्हळ्यार माटवांत आमी हेचे खाली केवल बसोवंक न्ही कार्य पळोवच्या खातीर न्ही त्या कार्यांत आमी मेतेर जावच्याक. सो हर एक लागी थोडे फावटी काल जाता ती आमची क्लोज रिलेशन आसल्यार आमकां रोस पुसोवंक आशा आसता. देखून हांवें म्हणचें कितें गे म्हळ्यार पयले आमी एका कार्याक रोसाच्या कार्याक गेल्ल्या वेळार सुरवेच्यो 4 ओवयो म्हणच्यो. ताच्या उपरांत एक 2-3 ओवयो तेल काणी घाल्यान तेल त्या तेलाच्यो असो म्हणच्यो. ताच्या उपरांत जर तर तांच्या कुटुंबान देवादीन जाल्यागी वा सांता भक्तांक तशें व्हरून एक 2-3 ओवयो म्हणच्यो. उपरांत आमी इमिडिएटली रोसाच्यो म्हणाले. कित्याक म्हळ्यार जर तर रोसाच्या माटवांत मस्तू जाण आसात तर सडाव थोडे फावटी हरयेकली उठोन येतात रोस पुसीचे म्हूण सांगून. आमचे कडेन ओवयो देखून बेगीनच आमी ओवयो रोस पुसच्यो ओवयो सुरू केल्यार मागीर आमी न्हवऱ्याक इल्ल्यो चिडावच्यो व्हंकलेक इल्ल्यो चिडावच्यो ओवयो तांकां बरें मागचें त्यो ओवयो मुंदरसून वशीत. इमिडिएटली आमी मस्तू ओवयो पयल्यांत सांगल्यार मागीर रोस पुसतना ओवयो मागीर आमी उडास करचे पडटा. हें खंयच्या संदर्भार येता म्हळ्यार थंयसर ओवयो म्हणून कोणी आसनात पळय त्या संदर्भार अशें येता. पूण जर तर ओवयो म्हणची व्यक्ती मस्तू जाण आसा तर एक समस्या आसना. कित्याक म्हळ्यार एकली म्हणटाना आनी एकलो ताका जाप दिता. आतां रोसाक बसतना हांवें सांगलें कसल्यो ओवयो गावयेत. अप्रोसू कण्ण दवरिला बगा पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा. कोण एक्झाम दिवी पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बी आमी घाल्या संता कुरू काड्या कृपा आमी मागया आमच्या जेजू लागी. ओवे बांका कृपा आमी ओवे काड्या कृपा आमी मागया आमच्या जेजू लागी. बेसा मागून काल बसल्या बांका दिस्ट लावंकू येगा दिस्ट लावन सर्गा जेजू मोरयेचेर. ओये बाबांका दिस्ट लावन सर्गा जेजू मोरयेचेर. येजमानीच्या हातान कोपू तेलाचे बेसांव त्रिंदा दिचे आमच्या होरेताक. ओवे तेलाचे दिचे आमच्या होरेताक. अप्रोसू काढला सर्वाय सुरंगारून रोसाक बसल्या कुवन आमची होकालबाई.
ओवे सुरंगारून रसा बसल्या वर्णमची कलबाई कोणाय किती निमाण निमाण ते एक लास्ट वन ओवी असा ती कोणाय गिसिंग करिये अप्रोच केला दिला पांडियेसो उभे राहून पळीत मरियेसो ओवे कांडी उभे राहून पुत्र मोरियेसो ओके मागीर सकाळी काढली फुला तुमका येता कोणाक येता गी सकाळी काढली फुला ओवी सकाळी कडली फुलं संजे बाहुली आलमा ओवे बाहुली अल्मा पावुली आई रोसालागी मागीर एक ओवी दोन फावटी आम्ही म्हणता हरी एक फावटी एक ओवी आम्ही दोन फावटी म्हणता तशे थोडे फावटी टाइम ना जाल्यार एक एक ओवी एक एक फावटी म्हणता पूण एक ओवी दोन फावटी म्हळ्यार आणखी ताची एक त्या ओव्यांची जडा इल्ली आणि कार्य इल्लेशें बरें सोंपता आता काणी ताळवे त्याल घालतना कोणाक सिंकर येत गी पहिल्यांची ओवी स्क्रीनार गाणी आसा गले तेल काढलो कुरीस वायकुटीसो जेजू क्रिस्तो क्लेक बेसावंदीत ओवे कुरीस वैकुटीस जेजू क्रिस्तो दीत सांगा एक एकली सांगा एक एक ओवे आकाशी माडनार्ल कुब्यार तेलासो पुरी सोकलेच्या कपलार ओवे त्याला सो कुरीस ओरेताच्या कपलार तेलासो कुरी सोरेताच्या कपालार आल्याच्या दोशी साखरीचे मेल पास तेंबे तेल ओकलेच्या कानी गाल मेल पाच तेंबे तेल ओकलेच्या कानी गाल पाऊस आयलो इतलो गी तितलो ओवळ्यांच्या माथ्यार पळे उंदीर मोतलो ओवे तितलो ओवळ्यांच्या माथ्यार पळे उंदीर मोतलो ही उवी केदाळे सट्टाव जावन येजमान बाय रोस हे त्याल पुसून जाल्या उपरांत सकड देड्यांक वा देड्यांक ताळवे त्याल घालता मागीर थंयसर ओवियो कोण म्हणटात पळय तांकां थंयसर हे काले त्याल पुसता आणि त्याल घालताना ही एक ओवी आमी म्हणयत आता रोस पुसताना ओवियो खंयच्या रितीन म्हणच्यो पळया आता रोस पुसचे आराम जाता देव इल्लोशो ओवियो म्हणल्यार रोस पुसचे कार्य आराम जाता भोव शिस्तेन आणि अपुरबायेन ओवियांच्या शृंगारान आमी मालगडी आमची होरेताक आनी होकलेक रोस पुसतली रोसाचे कार्य जावन आसा होरेताक या होकलेक दैहिक रितीन नितळ कर्ण लग्नाचो पवित्र सक्रमेंत घेवंक तांणी तयार करचे नारळाचो रोसो कातीचो परजळ चडयता आणि तुमकां कळीत आसा आमी थोडे फावटी तकलेर आता दुसरे दिसा रजा आनी पराखाले असल्यार तकलेर तशें तेल घाल्यार तिकेशे तकले तिके हळू जाता म्हणटात तिके थंड जाता म्हणटात मागीर केस तिके बरे लांब येतात म्हणटात सो हांगा देखूनच नारळाचो रोसो आणि तेल आमी हांगासर वापरता त्या देखून ओकलेक या होरेताक नारळाचो रोसो तोंडाक आनी आंगाक पुसून नाणोसो एक संप्रदाय जावन आसा आवय तुमकां कळीत आसा रोस पुसताना पयले कुरीस काडता कपलार ताच्या उपरांत कपलार तावन पांयां म्हणसर ती रोस पुसता ती मात्र उरली मात थोडे आमी तोंडाक नाजाल्यार हांगासर मात्र इल्लो पुसचो मात्र पयले आवय नाजाल्यार बापूय सगळ्या आंगाक होरेताच्या होकलेक रोस पुसतात रोस पयल्लो होरेताच्या आवयक आमी सांगचे आवय ना तर बापायक मागीर आजी आज्याक भावा भयणीक म्हळ्यार तांच्या कुटुंबांतल्या पयले सांगचे मागीर आमी उरल्यांक सांगचे तशेंच ओवियो सांगतना आतां मोदोर आयल्यार आमकां थोडे फावटी कळीत आसल्यार ओके कळीत ना जाल्यार आमी दुसऱ्या कडेन ते सायडीक विचारचें पडटा रावून आतां ही कोण आयली आकयकी वो माम गे म्हूण सांगून सो मामाक सांगची एक ओवी आसता आकयक सांगची एक ओवी आसता तशेंच पोदोर न्हू मोदोर न्हू मागीर आमचे बाप्पू मावशी मागीर ओनी
बहीण तशें हर एकल्याक एक एक ओवियो सांगो न्हू कित्याक तांकां इल्लें खुशी जाता आतां भयण रसो पुसता म्हणटाना भयणीक इल्लें खुशी जाता ओके म्हणजे हांव एक म्हण भयणीच्या ओवियो म्हणटाना ती भयण म्हणून तांकां उरल्यांक थोड्यांक गुर्तुनातल्यांक कळटा आतां हेर सैऱ्यांनी रोस ही पुसतात लागशिल्ल्या सैऱ्यांनी रोस पुसताना थोड्यो कश्यो ओवियो आसात म्हणून पळया आप्रोसाची बशी दावी गी उजवी पयलो रसू पुसता होरेता आवय तुजी ओवे उजवी पहिलो रसो हरता आवय तुजी कोणाक संगीत गी दुसरी ओवी आप्रोसाच्या बशेन मोतियांचो घसो मोगाचो रसो हरता बापायचो ओवे गोसू मोगासो रोसू ओकले बापई बापायचो घरा मुकल्यार आंब्यांचो गोसू बापलो पुसता रोसू ते लिरिक्स ना ते नीट बोस होरेता नीट बोस ओके ओके ओवे गोसू बापलो पुसता रोसू जेवणात रसाच्या जेवणा शीत केला खजे नव्या सैऱ्या आणि रोस पुसचे रसाच्या खजे नव्या सैऱ्यांनी रोस पुसचे होकले भाग तुझे नव्या सैऱ्यांनी रोस पुसचे होकले बाग तुझे ऍक्च्युली नवी सैरी अखेर एक रोस पुसतात आतांच्या प्रमाणे ते तुमकां तो एमसी कशें सांगता पळय तशें आमी मुद्दासून वता आणि नव्या सैऱ्यांकी रोस पुसूंक अवकाश करता आनी थोडे नवी सैरी मस्त जाण आसल्यार तू ओवियो पयलींचो तुम्ही सांगले ते तिके म्यूट करा गायलेशें डिस्ट्रॅक्ट जाता ओके नेक्स्ट नव्या सैऱ्यांनी जाल्या उपरांत जर तर भाऊ रोस पुसचे जाल्यार भाऊ रोसू पुसता मनान किते चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक येजवणीच्या घरा मुखार उदकान भरला तोडो आजी रोसू पुसता होरेता हात जोड ओवे तोडू आजी रोसू पुसता होरेता हात जोडू थंयसर तुम्ही ते लास्ट सांगताना फस्टाक तिके लांबोवचे नाका येजमानीच्या घरा मुखार ताच्या उपरांत हे जाल्यार स्ट्रेस केला जाल्यार येजमानीच्या घरा मुखार उदकान भरला तोडू आजी रोसू पुसता होरेता हात जोड ओवे तोडू आजी रोसू पुसता होरेता हात जोड ओके थंयसर आतां इमिडिएटली हांगा नाणोवचे नाका आमी दुसऱ्या काया आतां मावळो आयल्यार मामाक एक सांगिचे पडटा ओवी कित्याक म्हळ्यार रसाच्या कार्या मामाचे पात्र मेन आसता मामा आसल्यार भाताच्या राशीर बसो नासा कावळो मोगासो मावळो आतां रसू पुसता ओवे कावळो मोगासो मावळो आतां रसू पुसता सॉरी इल्लेशे म्हाका शेळ आनी कोंकणी जाल्या तशें इल्लेशें कष्ट जाता आकय जाल्यार उंबोळलेले वस्तूर वता घालन सुकय आतां रसू पुसता होरेता तुजी आकय जमती वेदगी सुकय आणि आकय वय उंबोळलेले वस्तूर वता घालन सुकय आतां रसू पुसता होरेता तुजी आकय ओवे
सुकय आता रसू पुस्तक ओके तुम्ही नाव कूट येताना सांगेत ते ओवियो 3 ओवियो असतात स्क्रीनार ती तुम्ही गवीत कोणाकी सिंग करता कोणी तांब्याचे बाणे उदाकता पहिला नावक आ पहिला आमच्या होरेताक नावक आ पहिला आमच्या होरेताक आता जरी दोन पोटी म्हणा ते ओवियो 2 पोटी म्हणा 1 पोटी म्हणच्या 2 पोटी म्हणा तांब्याचे भाने उदाकता पहिला नावक आ पहिला आमच्या होरेताक ओवेता पहिला नावक आ पहिला आमच्या होरेताक दर्याच्या लारा सत्री फुलई मोरा नावक आपोन बरा आमच्या होकलेक मोरा नावक आपोन वरा आमच्या होकलेक ओके थोडे पोटी आम्ही चिडावचे ओवियो म्हणचे आसात जर तर तांचे लव्ह मॅरेज जाल्यार काय कळितागी लव्ह मॅरेज जाताना इल्ले हासूंक पुरा उरल्या म्हणेर गे कोणाकी म्हणतात तेने इंग्लिश भाषेत गायक म्हणतात काऊ 5 वर्षांचो लावू आमच्या होरेता असं म्हणतात कर्नाटकी म्हणतात ओके आता ताका एक आन्सर दितात पाटी कोणाकी सांगितली थोडी पोटी चिडावून जाता ताणे सांगताना थोड्याक राग येवचो असा ती ओवी म्हणताना ताणा आन्सर दितात कसले आन्सर दिवंक जावंक पुरो नंजी ते दिसता तुळयाचे वय तुळया भाशेन कुर्ले एक म्हणतात जिंजी तुका कित्या नंजी ताणे लव केल्यांत म्हणतात नाजाल्यार अशें म्हणटात सकाळी काडलें जालें सकाळी काडलें दूद सांजेर जालें दही तुवें लव केल्ल्या बरी ताणे केल्लें गय म्हणटात सो ताका एक जाप ताणी म्हळ्यार ताका काय म्हणटात ताणे सांगिल्ल्याक तुका कित्याक हे राग वा बेजार ताणे म्हणल्यान वा ताणे लव केल्ल्यान म्हूण सांगून न्हू अशें आमी ताका एक पाटी जाप दिवची आसता आता सपना म्हाका एक क्लीन ना तुमचे उलोवणे कट जाता गी आता ओके आमची आकय म्हणटली ती केदाळी ती ओवळीक सांगतली हांव सांगूंक गी तिची ओन घडून सांगा ओके आकय पिकय मळ्यार बसून केळी पिकय म्हणटलय रे बसले रे वरेता रोसाक रिपीट करा ओके आता ना आमची आकई म्हाका ओके हांव मस्त सिनियर या ग्रुपांत ओके सांगता आकई म्हळ्यार म्हज्या भावाच्या रोसाक तिणेन तेत घडये म्हणलें आकई पिकय मळ्यार बसून केळी पिकय म्हणटलय रे आज बसले रे रोसाक बंकार रोसाक वय तशें तेंता हांवें सांगलें न्ही तुमकां थोड्यांक तें एक सकत आसा गी दक्षिण ओवियो करच्यो आनी पयल्यांच्यांक आमकां कोणायकी काय म्हणटात चॅलेंज घालूंक जायना आदल्याक आनी आतां ही थोडे फावटी थोड्या जाग्यांनी पळोवंक गेल्यार थोड्या फिरगज्यांनी एक दादल्या मनशाचे जावन बायल मनशाचे जावन तांचो एक पंगड तांकां एक येवच्यो ओवियो तरी हांवें ते केल्यार म्हाकाच काय म्हणटात एक हें जाता काय जाता ह्यो खंय घडल्यात गी तांणी ओवियो म्हूण सांगून म्हजो एकलो फ्रेंड आसा निर्मार्गा तेका मेरला पदवी गरज पडटा तोय तसो सुकंच्या ओवियो गेला ताणें कशें म्हूण सांगल्यार हे ओल्ड ओवियो ते प्रमाणान ताणें हांवें तुमकां सांगलें बट आतां आमी लव काऊ म्हणटा सांगतना ताणें पाटी जापूच दिवच्यो
आणि तक्षण घडून तो म्हणे ऑपोजिट तुका जर तर तुवें एक ओवी म्हणून ताका आनी एक ताणें जाप दिल्यार ती जाप दिवन तिने सोलवणच्या म्हणसर तो सोडिना ओवियो म्हणून आसतना लास्टाक तिने आखेरीक ओवियो म्हणटा सॉरी म्हण मागचे म्हजी चूक जाली म्हण सांगून तितले ते मागता म्हणसरी तो ओवियो घडून आसा तो तिने जाप दिताना फाटी ताचे कडेन एक जाप आसा ते एक मागीर आमच्या ते वामाजुरींत एक बायल मनीस आसा हांवें म्हाका प्रेरण तित्त ओवियो गावची रीत म्हणून ती हर एक ओवी म्हणटा न्हय बारीक खुशी जावचो तिचो एक ताळो आयकताना तो ताळो एक कितें म्हणटात आमी एक ते ऑल्टो रितीन सिंग करचे आणि तो ताळ्याचो डेप्थ मागीर ते एक ते स्ट्रेस घालून ओडची रीत हांवें तिका पळोवन शिकले जावन आसा ती ती तशीच मस्त प्राय जाले एक 80 वर्सां जाल्यात जाल्यार एक माटवाक गेल्यार असो जागा तिका आपी जेत म्हणून सीदा वचून मुखार वचून सुरू करता मागीर आमी गाणें करचे म्हणल्यार मायक काडून जाप मात्र दिवच्यो मागीर रोज पुसल्या उपरांत ती म्हणना मागीर आमी म्हणच्यो आसल्यो ओव्यो देखून हर एका संदर्भारी तशेंत जर आमकां कळीत असल्यो ओवी आमी म्हणच्यो आणि जाप दिवंक आमकां कळीत असल्यार खंडीत जावन एक ऍटलिस्ट थोडे फावटी जाप दिवची कोणी आसना जाप दिवची एक रितीची एक बरी यंत ती बरी एक सोय कित्याक म्हळ्यार थोडी ओव्यो मात्र म्हणटा जाप म्हणनात देखून आमी आतां हें करताना एकलें गायताना आमी उरल्यांनी जाप दिल्यार ताका आणखी इल्लेशें सोबाय ताची सरता म्हूण सांगयत आतां काणीक घालें तेल ते पुरो जालें ताचे उपरांत बहीण एखाद्या वेळार बहीण आसल्यार ती एक सोबीत आसता अशें पळोवंक पुरा तुमकां गोत आसता काजाराच्या माटवांत बहिणी काजार जालां तर बहीण बारी रायस जाता माटवांत त्याने येतानाच त्या दाडा एक ओवी म्हणयत रुकार पिकला म्हण रुकार पिकला पणस मोळी गुंता चाणी माटवान सोपता राणी आमची हरेता बहीण तुजी ओवेच्यानी रुका माटवान सोपता राणी होरेता बहीण तुजी ओके मागीर नव्या सैऱ्यांक आतां तुमी एक एक गायले ताच्या उपरांत नाणूची आमी अखेरीक म्हणच्यो रेस्पेराक येताना कोणाक कळीत आसा की रेस्पेराक येताना म्हणच्यो ओव्यो रेस्पेराक येताना कळीत असल्यार ना मॅडम आमकां ना गोतू ना कित्याक म्हळ्यार आमी रेस्पेराक येताना म्हणलें ओके तुम्ही आता आमच्या हितल्यांत फुल्ली ती पात उजवो दी हात पाल्या रेस्पेराक ओवे पात उजवो दी हात पाल्या रेस्पेराक होरेता बाबा बोळसान तुझ्या बेडे बारा सोदू देडे पाल्या रेस्पेराक ओवे बेडे बारा सोदू देडे पाल्या रेस्पेराक ओके नाजाल्यार ओकलेक जाल्यार अशें म्हणयत ओकले गे बाये बोळसान तुझ्या बिडयो बारा सोदू देडयो पोरवां रेस्पेराक ओवे बिडयो बारा सोदू देडयो पोरवां रेस्पेराक आमच्या हितल्याक वांगटी तिंगटी वाट मिरोन मारी गांठ पाल्या रेस्पेराक ओवे गांठ मिरोन मारीत गांठ पाल्या रेस्पेराक अशें ताच्या उपरांत आळे थंयसर आसा तुमी सांगयत हे नानोच्यो मुस्त आसा ओव्यो म्हजे कडेन नानोच्यो ओव्यो ही म्हणयत नाजाल्यार एक ओकलेक बरें मागचें थंयसर मोदें आनी आवयची पासली सोड ओकले म्हण सांगची ओव्यो आमी म्हणयत कशें म्हणचें म्हळ्यार आमच्या वाळ्यांतल्यान वाळोन गेली मासली आईच्यान सोडू पासली होकले आवय बापायची ओवे मासली आईच्यान सोडू पासली होकले आवय बापायची आमसान मिरसांग वाटूंक वाण दोडो दिया मान होरेता मिवण्याक तुज्या बहिणीच्या गोवाक आसल्यार माटवा ताका सांगीत अशें आमसान मिरसांग वाटूंक जाई वान दोडतो दी मान होरेता मिवण्याक तुज्या होवे मान वान दोडतो दी मान होरेता मिवण्याक तुज्या ओके
आता थंयसर नाणोंच्यो ओव्यो आसात नांव कुटयताना कोणाकी गावंक मन आसल्यार तुमी गावयेत. तांब्याच्या बाणी उदाक तापयला नाव आपयला आमच्या अकलेक ओवे नाव आपयला आमच्या अकलेक. कंटिन्यू करूयात. दर्याच्या लारा सत्री फुलय मोरा नांगू आ वरा आमच्या अकलेक. ओवे फुलय मोरा नावक आपोन वरा आमच्या ओकलेक. दर्याच्या लारा सत्री फुलय मोरा नांगू आपण वरा आमच्या ओरेताक. ओवे मोरा नावक आपोन वरा आमच्या ओरेताक. तुम्ही कंटिन्यू करा. साधे तांब्याच्या बाणी दुसरी कोणी म्हणून देत फ्लोराबाई, आम्हीच म्हणता साव. तांब्याच्या बणी तापइले पाणी ओकाल नाता आज अंकवार पणी. ओवे पाणी तांब्याच्या बणी तापइल्या पाणी ओकाल नाता नाण आज अंकवार पणी. ओवे पाणी ओकाल नाता नाण आज अंकवार पणी. माडयेची कांब कोणागे माडयेची कांब बारीक तास्या अंग बोरे गास्या आमच्या होकुलेचे. ओवे तास्या अंग बरे गास्या आमच्या ओकलेचे. मागीर राखेर एक उठयताना म्हण येत काय म्हळ्यार इतल्यो ओव्यो गावन आमकां कितें पाग तुज्या रजार मागण्यान आमकां बोरें माग. ओवे पाग इतल्यो तुज्या रजार मागण्यान आमकां बोरें माग. रसू पुसून जालो पुगेट्यो फुटया बेंडा वासपान उठया आमच्या होरेताक. ओवे फुटया बेंडा वासपान उठया आमच्या होरेताक. रसू जालो फुगेट्यो फुटया बेंडा वासपान उठया आमच्या होरेताक. ओवे पुगेट फुटया बेंडा वासपान उठया आमच्या होरेताक. आता आमकां सगळ्यांक आपयला म्हण सांगीत नाही. आता हांव तुमच्या थोडी सवालां विचारता अशें. आता मोगान आपयला म्हणटात आमकां येजमान्यान सगळ्यांक आमकां आपयला म्हणून त्या टायमार एक कसली एक ओवी म्हण येत कोणे कळीत आसा गी ना. गोवाचो उंडो तुपान तापयला मोगाना पयला सर्वांग येजमानीन. ओवे तापयला मोगाना पयला सर्वांक येजमानीन. गोवाचो उंडो तुपान तापयला मोगाना पयला सर्वांक येजमानीन. ओवे तापयला मोगाना पयला आमकां येजमानीन. ओके अशें सबार रितीच्यो ओव्यो म्हण येत. कोणाकी ओव्यो कळीत आसा गी 1 2 3 म्हणूंक अवकाश दिता आमी. तुमकां दुसऱ्यो खंयच्योय येवसून न्ही मस्त आसात म्हजे कडेन कित्याक म्हळ्यार तुमकां ते स्क्रीन शेअर करूंक जायना म्हाका आतां. कोणाकी ओव्यो कळीत आसल्यार आमी जाप दिता नाजाल्यार आमी सांगल्यार तुमकां जाप दिवये तुमी जाप दिवये. कोणाकी कळीत आसा गी आसा कोणी मुंचान गी ಇಲ್ಲ. ओके
आता एक मिनिट संदर्भात म्हणून जाता की पळयता ओके ओके जाय खंयच्या संदर्भार म्हणून जस्ट खंयच्या इल्ला इल्ला म्हणून आमकां पोटे नाका फाल्यांचो दीस पळय तो गर्द आसा. रिपीट करा तिकेश आयकोना सोमा. ओके हांव न्हवऱ्याक म्हणटा आसा इल्ला इल्ला म्हणून आमकां पोटे नाका फाल्यांचो दीस आसा पळय गर्द आसा. म्हणल्यार इल्ला इल्ली ना तांकां आजकाल पुरा तिकेशे मिक्स्ड मॅरेज निंगी तशें जावन तो इल्ला म्हणून मात शिकून आसता तो इल्ला म्हणून ताका शिकून दिवन आसतात ताका चिडोवचें आनी सगळ्यांनी हांसचें. आणि थोडे फावटी काल आता म्हळ्यार आमी इंग्लिशान ती गडीचे पडटा ओवी थोड्या फावटी चेड्याक कोंकणी येना वा घरच्यांक हे कोंकणी येना फॉरेन रिटर्नर पळय आमी थोडे फावटी इंग्लिशान ओवियो म्हणल्यो आसात अर्दी इंग्लिशान घालून अर्दी कोंकणीन म्हणच्यो मागीर आतां सो रोस म्हण सांगल्यार पयल्याच्या बरी आसना थोडे फावटी विगी विगी जायचे पडटा मागीर उरल्या कार्यांत चड आसता. एक्चुअली हांव म्हजो एकलो आप्त मित्र आसा MC ताणें म्हणचे हर एक फावटी अनाउन्स करतना ओवियो जाता तितल्यो म्हणा वेळ जाल्यार म्हणा कित्याक म्हळ्यार रोसाचें कार्य मुख्य जावन आसा रोस पुसचें येता होकलेक ओवियो तूं थंय ना जाल्यार देखून कार्य वेळार आराम केल्यार हर एकल्यांक ओवियो मेळोंक ओवियो म्हणूंक अवकाश आसता. जर आमी एका कार्या वेळार गेल्ल्या वेळार आतां आमकां कळीत आसा की मस्तू जाणां थंय आसा म्हूण सांगून त्या दाडा आमी एक पयल्यो 2 ओवियो म्हणून उरल्यांक थंयसर अवकाश दिल्यार खंडीत जावन सगळ्यांचो एक ताळो दुसरेच आसतात ना जाल्यार थोडे फावटी एकलीच सांगून माहीत दिनासतना दुसऱ्यांक बेजार जावचे मस्त सन्निवेश आमकां आतांच्या काळार पळोवंक मेळटा. आनी ताका एक आनीकल्यांनी सांगचें आमकां जाप दिवंक मात्र मेळ्ळें ती सांगून तसो ओवियो स्टार्टींग तो लास्ट पर्यंत तेंत म्हळें म्हणून ताच्या बदलाक 2 हांवें म्हणून तो माईक आनेकल्याक दिवन 2 ताणें म्हणच्यो ताच्या उपरांत परत आनेकल्याक दिवच्यो तशें एक 4-5 जाणांनी कर्ण म्हूण सांगल्यार ते एक कार्य की सबाई आसता आनी हर एकलो स्वताळो आयकूंक सुलभ जाता ना जाल्यार स्टार्टींग तो अखेर पर्यंत एकलो सत्तो ताळो आयकून ते कार्य मस्त चप्पे जाता त्या दाडा. आनी सपनाबाई त्या टायम आमकां येतात सपनाबाई म्हळ्यार ते काली म्हणटात न्ही कोण एकलो बुडता उदकांत तो कसोय करून वयर येता प्रयत्न करता तशें रोसा वेळार म्हळ्यार बरें साहकार दिजे सगळ्यांनी साहकार दिल्यार आपशे आपशेन ती येतात म्हणून म्हजे हे चिंता. वय खंडीत जावन करेक्ट वय तेंका देखून हांवें म्हळें कार्या गेल्ल्या वेळार आमी पयस बसनासतना आमकां कळीत आसल्यार वसाचें ताच्या उपरांत आमकां थंयसर घडी येता कितलो की ओवियो आमकां गण्ण देखून म्हणजे रायमींग वर्ड्स आसल्यार जालें मदलो रायमींग वर्ड आनी अखेरीक रायमींग वर्ड आसल्यार खंडीत जावन एक ओवियो अपुरबायेन आमी घडी येता. आतां ओवियांचें एक भंडार रावुल्लें उदक न्हय हें रावचें उदक न्हय हें बदलाक तें वळचें न्हयचें उदक जायचें कशें म्हळ्यार आदलें सकट बरें आतांचें सारकें ना वा आदलें नाका आतांचेंच जायजें म्हणून दोनी वादांत अर्थ ना. आदलें बरें आनी वास्तवीक आमी घेतिल्लें आसा पळय तेंय आमी आतांच्या परिस्थितीक सहज जावन एक राजावीक आसलें कुडसून आमी ओवियांच्या ह्या भंडाराक आनीक दिर्वें भरती करचें एक काम आमचें निरंतर करूंक आसा. थोडे फावटी आमच्या मोतीन चिंता बसता तें पयलेंच्यो ओवियो त्यो पयल्योच जाल्यो आमी आदल्यांचे आतांचें ट्रेडिशन करया म्हूण सांगून आसता सो पयल्यांचो ओवियोय आनी आतांच्यो घडोवन दोनी रितींनी आमी त्यो सांगता मेळोवन केल्यार हें कार्य सोबयत. आनी आतां तुमकां कळीत आसा आमच्या माणसोबान पंगडाच्यांनी ओवियो एक पदां रुपार गुंतून त्यो सांगच्यो एक थोडी कॅसेटी तांणी केल्या मागीर तांचो पंगडी आसा सुमेळ पंगड म्हणून तांणी त्या पंगडाच्यांनी थोडी म्हयन्याळी मानशी गी वा थोड्या कार्यांनी सांगचें आसा पूण सडटाव लोक ते कशें काण घेता म्हूण सांगूंक जायना पूण आमकां कशें म्हळ्यार ओवियो गावन तूं सवय पदां रुपार केल्यार आमकां तितलें एक इंट्रस्ट भोगना म्हणून तांणी सांगचें आसा आनी ताका मस्त प्रॅक्टीस जायचें पडटा. आमकां ह्यो ओवियो म्हणूंक तितलें प्रॅक्टीस गरज ना कित्याक म्हळ्यार आमी अशें म्हणच्योच ओवियो जावन आसात पूण पदां रुपार म्हणच्या ओवियांक मस्त अभ्यास गरज आसा. आतां संस्कृती म्हणलें रावुल्लें उदक जावच्या बदलाक व्हाळचें उदक जावन ह्या मरिफात साध्य जाता.
या दिशेने ओवियांनी चुरूक तशे आसक्त असलेल्या स्त्रियांनी संदर्भाक परिस्थितीक तशें आधुनिक चिंतपाक सरी जावन ओवियो घडचें काम करीचें जावन आसा. म्हाका एक आतां एक उडास येता. 2 वर्सां पयले हांव एका कार्याक गेल्ली, रोसाच्या कार्याक. थंय काल जालें म्हूण सांगल्यार एक्चुअली त्या नवऱ्याक बापूय आसा आवय आसा. पूण ओवी म्हणची ती खंयच्या काले म्हळ्यार खंय आसली म्हूण गोतुना. तिणें काले म्हळें एक दुकू गळे वरयता बापायक तुज्या म्हळ्यार बापायक म्हणल्यार हें केलें. ताचे उपरांत थंयसर आसली पुरा कंगाल जावन ही काले ओवी म्हणटा गे म्हूण जाप दिवना कोणायनी. मागीर तिका सांगलें न्ही तूं कोणा म्हणटाय काले म्हूण. एक्चुअली काल जालें म्हळ्यार व्हंकलेचो बापूय नासलो. ही आदले दिसा व्हंकलेच्या रोसाक वचून ती ओवी म्हळ्या आनी हिणें काले गेले नेक्स्ट ती ओरेताच्या रोसाक आयिल्ली पळय थंय ती ओवी म्हणाली ती आदल्या दिसाची ओवी ती म्हणाली मागीर म्हाका कळीत ना बा हांवें सांगून सोडलें म्हणून. त्या दाडा काल जाता म्हळ्यार माटवांत आसलें की एक हिणें चिंतून सांगून कोण नाकाय म्हूण सांगून आसता. ताच्या उपरांत हांकां कुटुंबाच्या की एक रितीची एक काले म्हणटात नालिसाईत म्हूण सांगीत तशें म्हणटाना. कित्याक म्हळ्यार एकल्याक जिवांत आसल्याक देवा दी म्हूण सांगताना तिची मिस्टेक म्हणना हांव. ती खंयच्याय एका संदर्भात तिने चिंतून सांगलें. देखून कार्य सोबाणांनी जर तर आमचे कार्य सबायचे जाल्यार आमी पयल्यान पयलें वेळार कार्याक वचाचें. वेळार कार्याक गेल्यार मात्र खंडीत जावन आमी जिंच्या गांवांमध्ये दुसऱ्या रोस न्ही आमच्या आतां वाड्यान रोस आसा म्हणून चिंता आमच्या बगलेक रोस ती कोणी येवना कोण ना ती वचूं म्हूण जाता. ते दाडा काल येता कार्य सोबाणान लेट जाता. एक 7:30 वरां सुरू करसर रोस 8 वरां सुरू करतात. ताच्या उपरांत ही ओवियो म्हणून की जायना नारळ फडचे कार्यक्रम इगी करीचे पडटा. हर एक कार्य विग्गी करीचे पडटा. ताच्या बदलाक आमीच विग्गी गेल्यार ताच्या उपरांत आमकां पळोवन येवचो लोक आसता आनी संदर्भाक जावन सरी जावन MC वेळार कार्य प्रारंभ करता. सगळी कार्य वेळार जाता. जेवणी वेळार दिवी येता आनी ओवियो वेर्स गावन ते एक कार्याची सोबायच एक सरता म्हूण येता. आता हे सपनाबाई तुम्ही म्हळें न्ही कळीत नासतना सूख जाता म्हणून म्हाका एक घटने उडास येता. हांव मात्र सांगा. आय एम जस्ट शेअरिंग Yes, न्ही रोसाचे न्ही म्हळ्यार तुम्ही सुमार कडेन वेतात ते जाल्यार तुमकां एक दीस कालें जालें हांव टीचर सांगा. एक दीस हांव म्हज्या आमच्या फ्रेंडाक आपयल्लें त्या वेळार म्हाका इंग्लीश मस्त गोत्तूना. वेर इज युअर फादर म्हळें कोणेगी ही इज रेस्टिंग म्हणालें ते टीचर. हांवें म्हाका कळूना रेस्टिंग इन पीस गी म्हळें. सो आयकल्लें तुमकां वय म्हाका म्हळ्यार ते खंय आयकलां. आरायट म्हणलें पयलें आतां मोबायल येवन हें पुरा येवन आमकां मस्त गोत्ता दोळ्यांनी वाचता. त्या वेळार काय कानांत आयकलें रेस्टिंग इन पीस गी म्हळ्यार बरो पीसफुली न्हिदला म्हणून म्हाका गोत्ता तसो बापय सरूना म्हणून ते आसल्यानी तिके गुसू म्हळें. मागीर वॉट आर यू स्पीकिंग म्हणाली. हांवें म्हळें ही इज रेस्टिंग पीस म्हळें. मागीर कोणेंगी म्हाका समा केलें that has got a different meaning. त्या वेळार आमकां इंग्लीश गोत्तूना तशें गडबड जाता म्हळें हांवें थोडे कडेन. ते सुदारसून वेल्यार व्हडली ती व्हडली गजाल केल्यार कश्ट. थोडे फावटी ती गजाल व्हडली जाता पूण तेंनी सांगलें न्ही आमी वचून कार्य सोबयल्यार मात्र आमी दुसऱ्यांक चिंते नासतना ओके आमचे तावन जातात आनी आमकां आपोवणें दिला म्हूण सांगून जाता. आतां हांव म्हळ्यार आतां म्हज्या कुटुंबांत फंक्शन जाता एक आपोवंक आयिल्ले आपोवण्याक येतात सांगतात तुमी बऱ्या तरान कार्य सोबयचें म्हूण सांगून. म्हाका आनी एक संदर्भ तुमकां सांगचो जाल्यार म्हज्याच एका बापूच्या पुताक एक दीस रोस आसलो आनी त्या रोसाच्या वेळार भायर गोडगोडो भायर ओपन ग्राउंडार तांचे रोस आसलो आनी गोडगोडो पावस येवचे लक्षण आसलें. गोडगोडो येतलो जाल्यार आमी काल गेले एक ओवियो एक फावटी म्हळें ओवी 2 फावटी म्हणच्यो एक म्हणून हांवें हर एक ओवियो सांगून सगळी सांगून लास्टाक वेस समेत म्हळो. पूण ते विशय काल जाल्यार म्हळ्यार बसुल्ली तांकां रोसाक आपयतात कोणी रोस पुसूंक उठनात. म्हाका येवन व्हंकलेच्या आवयन सांगीचे रोस पुसूंक वा म्हाका बापल्यान ताणें बापायन सांगचें येवन तांकां येवंक सांगूंक जायना गे म्हूण सांगूं जाता. त्या वेळार काल जाता म्हळ्यार हांगा आमी खंयच्यो ओवियो म्हणच्योय आमकां कळीत जायना आनी आमी चिंतीचें पडटा ओय आतां ती रोसां पुसूंक येतात गी नात गी म्हूण सांगून. देखून आमचें कार्य ती आमचे फ्रेंड्स जावं दी वा आमची सैरी जावं दी ते आमचें कार्य म्हणून आमी सोबयल्यार खंडी जावन तांकां एक संतोश येता. कित्याक म्हळ्यार मुखार आमच्या घरांनी कार्य सोबाणा जाताना तांचो सहकारी पुरतो सहकारी आमकां थंयसर मेळटा. आतां आमी वेर्साच्या कुशीन या. वेर्स
थोड्या गावांनी रोस पुसताना ओवियो म्हणून जाताना वेर्स प्रारंभ करतात. या वेळार ओवियांक चड महत्व तरी वेर्स म्हळ्यार सूख ना देखून वेर्स हांगासर जाल्यात. आनी थोडे फावटी काय जाता म्हळ्यार ये रोस पुसच्यो आकेरीच्यो न्हांवच्यो ओवियो न्हाणो घेताना म्हणच्यो ओवियोय आमी काल म्हणटा म्हळ्यार आंतूस म्हणटा खंयच्यांत ये वेर्साच्या वेळार म्हणच्योय जावन आसात. मागीर आकेरीच्यो त्यो फुगेट्यो फुटया मागीर देव बरें करूं हर एकी वेर्सा रुपार गावयेत. आमी एक वेर्स सांगता कोणाक जर तर कळीत आसल्यार तुमी म्हजे जॉईन जावयेत. तुमकां खंयची दुसरे वेर्स कळीत आसल्यार तुमी गावयेत. गोंयावेचे वाटे कणेरीचे पीक कणेरीचे पीक मुदये वोयले तीक रे विवा आमची होकालबाई मुदये वोयले तीक रे विवा आमची होकालबाई लांब सांकले सो दिवो माळी सो दिवो माळी सो राया कुळी सो कुवरे विवा आमचो रेत बाब राया कुळी सो कुवरे विवा आमचो रेत बाब गोंयावेचे वाटे हांतुळेलो लेस हांतुळेलो लेस पोवीत पोणासो बेस रे विवा तुझ्या काजरासो पोवीत पोणासो बेस रे विवा तुझ्या काजरासो. कोणाकी कळीत आसा गी उरल्यो वेर्स कोणाकी कळीत आसा गी सिंकोरो मोण आसा गी कोणाकी ओवियो लिस्ट कितें करचे सिंग करूंक लास्टाक दिवचे की सगळ्यांक लास्टाक दिया मॅम ओवियो लास्टाक दिया एक एक दोन ओवियो एक एक वेर्स लास्टाक दिवया सगळ्यांक अवकाश. कोणाकी वेर्स कळीत आसा गी ये वेर्स गी सपनाबाई म्हणटा पळय ये वेर्स गी पळय ओस गो ओकले तुझ्या नवऱ्या सांगी वस गो ते वेर्स गी तो वेर्स केदाळा म्हणचो म्हळ्यार न्ही ताका आमी येत वय वय ओकलेक उपसून दिताना म्हणजे ते आमी ओकारे म्हणया. थोडे वेर्स अशे आसा घरा मुकल्या जडा पिकला ये खाणास तुम्ही रिपीट करीत पिकला ये खाणास म्हणून पिकला ये खाणास शेगुणाचे कणस रे विवा आमची होकालबाई शेगुणाचे विवा आमची होकालबाई तांब्याचे ते बाणी तापईला पाणी होकालांकू येता रे विवा आज औक्वार पोणी होकालांकू येता रे विवा ओके तुमका ते आई जालो गे म्हणटालो न्ही ती केलोळ काडटा पळया तांब्याचे ते पाणी उदक तापईला नावकू आपोईला रे विवा आमच्या होकलेक नावकू आपोईला
रे विवा आमच्या होकलेक दर्याच्या त्या लारा सत्री फुलय मोरा सत्री फुलय मोरा नावकू आपोन मोरा रे विवा आमच्या होरेताक नाव आपण मोरा होरा रे रे विवा आमच्या होरेताक आपटलेले तारू आदाळले चिकोला आदळी कोळा आत दीव नो कोला विवा आमच्या होकलेक हात देऊन कोला रे आमच्या होकलेक गरा मुकल्या दोऱ्या दोवोरीला चिरो दोवोरीला चिर रूपान दिसता हिरो रे विवा आमचो होरेत बाब रूपान दिसता रे हिरो रे विवा विवा आमचो बाब रोसू पुसून झालो फुगेट्यो फुटया फुगेट्यो फुटया बेंडा वासपान उठया विवा आमच्या होरेताक बेंडवास पान उठया रे विवा आमच्या निलावाच्या कोयते चिंचेचे तोरू चिंचेचे तोरू ओव्यो मुळ्या ओव्यांक रे विवा देऊ बोरे कोरू ओव्यो मुळ्या बोरे बोरे कोरू ओके आता तेच तुमका थोड्यो ओव्यो लग्नाच्या संभ्रमाच्या ओव्यो म्हणून येत मॅम ते मागीर गेल्या मॅम उद्या उद्या दिसा रोसाच्या दुसऱ्या दिसा म्हणचे हांवें सकाळी होरेताक व्हंकलेक बेसावन दिवन बेंडा वाजपार थोडे फावटी हांगा आतां हें आसा संप्रदाय इगर्ज लागली जाल्यार बेंडा वाजपार आमी होरेताक ह्या व्हंकलेक बेंडा वाजपार इगर्जेक वचचें जावन आसा आतां रेस्पेर आनी त्या उपरांत होरेताच्या माटवांत साडो भरसो व्हंकले गेल्या माटवांत ओरू माटवांत घेवचो साडो न्हेसोवचो मागीर बेसावन दिवन व्हंकलेक आनी होरेताक सव्यार बसोवचें पासोडी आयार सन्मान व्हंकलेक उपसून दिवचें मागीर व्हंकलेक होरेताच्या कुटुंबाच्यांनी घेवचें निमाणें लाव जातें अशें चलता आतां रेस्पेराक भायर सरतना कसल्यो ओवयो म्हूण येत रेस्पेराक भायर सरता होरेत भायर भितर येता आतां बेसांव मागता आवय बापाय लागी ओवे वेता पहिले बेसांव मागता देवा बापा आवय लागी एकेल्या बापाय लागी रेस्पेराक भायर सरता होरेत भायर भितर येता आतां बेसांव मागता आवय बापाय लागी ओवे वेता पहिले बेसांव मागता आवय बापाय लागी कांबका माडी कात्रुनु माडयेसो केल्यो कांबी आवय बापाय बेसावांक कोरेता घाल दिबी ओवे कांबी आवय बापायच्या बेसावांक कोरेता घाल दिबी माडी कात्रुनु माडयेच्यो केल्यो कांबी आवय बापायच्या बेसावांक होरेता घाल दिबी ओवे कांबी आवय बापायच्या बेसावांक कोरेता घाल दिबी करून मागणे भायर सर रेस्पेराक देवू दिता देणे तुझ्या जिविताक ओवे रेस्पेराक देवू दिता देणे तुझ्या जिविताक
रेस्पेराक वेताना ओस होरेता बेंडा तोंबोरान पाटी येताना ये होकलेच्या सांगातान ओवे तोंबोरान पाटी येताना ये होकलेच्या सांगातान. आता ओरेताच्या माटवांत साडो भरताना कश्यो ओवियो म्हण येत पड्या. आधी होकलेचो माटो म्हणून एक आसतलो आणि रेस्पेर जावन ओरेताच्या माटवांत आयिल्ल्या उपरांत थंयसर साडो भरचे कार्य स्त्रियो सोलोवन व्हरतात. ओरेताची आवय साडो भरचे कार्य थंयसर सोलोवन व्हरता. ओरेताच्या माटवांत साडो धਰਨ बेंडा वाचपाचेर तो होकलेच्या माटवाक व्हरचे आसले आणि थंयतान ओरेत आनी होकाल साडया सांगाता हरण घेवन न्हवऱ्याच्या माटवाक येताली. साडो रेशमाच्या लेसान बांदून भांगार कळे आबुली सांगाता चिंचे फुलां मांडून दवरून थंयसर ओरेताच्या कुटुंबाची हे कार्य चलोवन व्हरताले. पूण आता सकाळी या सांजेर ओरेता रेस्पेरा भायर सरताना साडो भरचे कार्य ओरेताच्या घरा सोलोवन व्हरतात. म्हळ्यार रोसाच्या ओरेताच्या रोसाच्या दिसा उकल्या गेल्या कुटुंबाच्यानी हाडून साडो आनी हाडून साडो भांगार पुरा हाडून दिवचो आसा आणि ओरेताच्या कुटुंबात न्हू फूल तशेंच चिंचे फुलां ती मांडून दवरून रेशमाच्या कुडक्यान ते बांदून ओरेताचे बहीण आसल्यार ताच्या माथ्यार दवरून तिके भायसर तिके 1-2-3 स्टेपां मुखार वचूंक ताका एक थंयसर ती संप्रदाय थंयसर पाळून येतात. मागीर त्याच उपरांत मुदयो अशेंच भांगार इगर्जेंत रेस्पेरा वेळार पाद्र्याप बेंजार करता. उपरांत त्याच वस्तूंनी व्हंकलेक ओरेताच्या माटवांत थंयसर फूल भांगारांनी नेटयतात. त्या दाळा म्हणच्यो ओवियो अश्यो आसात. देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरिता संता कुरपेच्या दिसा येजमान साडो भोरता. गोवे स्पिरिता संता ज्या यजमान साडो भोरता. ओके. साडो सुहाण दवरिला बांका बेसांव दिवकू येगा सर्गीच्या देवा बापा. गोवे बांका येगा देवा बापा. साडो सुहाण देवोरिला बोशे जेजूचे कुशे येजमान साडो भरता. बोशेन जेजूचे येजमान साडो भरता. आता नेक्स्ट पळया. आमच्या गोट्यांत कोबल्या गायचो पाडो रजार मागोनी येजमानी बांद साडो. पाडो रजा मागोन येजमानी बांद साडो. सोनारान केल्ले भांगार दवरला ताटान साडो भरताना येजमान सोबता माटवान. ताटान साडो भरताना येजमान सोबता माटवान. अशे साड्याक आनी भांगारा वेळार ते साडो भरताना म्हणचे ओवियो जावन आसा. आता वरान भितर घेताना ओरेताच्या माटवांत साडो भरून संभ्रमान बेंडा वचपार तो साडो व्हंकलेच्या माटवाक हाडसो आसलो पयले. थंय तावन साड्या बराबर ओरेत आनी व्हंकले सांगाता वरान बेंजार बेंडा वचपान परत ओरेताच्या माटवाक येताले. आता ओरेत आनी व्हंकल रेस्पेर जावन सालाक प्रवेश जातात. त्या वेळार चडावत संगीत पंगडाचे तुमकां कळीत आसा थंयसर ओवियो वेस गायतात. मागीर थोडे फावटी ओवियोय तांणी ते भितर घेताना वरान भितर घेताना ओवियो अशे म्हणयत. येजमानीच्या हुमरार गुलोब जळजळल्यात वीज दिवे परजळल्या तुमच्या रेस्पेराक. ओवे जळजळल्यात वीज दिवे परजळल्या तुमच्या रेस्पेराक. जेवाण जेवण तोंड उदूंक तस्त तेगा पाद्री रेस्पेराक. ओवे तेस्त तेगा पाद्रीचे फेस्त तुमच्या रेस्पेराक. आता साडो नेसयताना व्हंकलेक साडो नेसयताना साबार ओवियो आमकां कळीत आसात. थोडे फावटी 2-3 ओवियो मात्र आमी म्हणटा. सोडू सोडू व्हंकले हांव क्वारपणाचे नेसान आयच्यान जाले ससा तुका सोजां गेले.
आता सोजा जाल्यार न्हवऱ्याचो सरनेम खंयचो न्हवऱ्याचो सरनेम पळय तें तुमकां थंय घालून सांगीत. ओवे नेसाण आयच्यान जाले ससाण तुका सोजांगे, आयताराच्या दिसा लोकाची केट नेटोन धाडल्या पेट फुलां बंगारान. ओवे पेट पेटून धाडला पेट पेट फुलां बंगारान. साडोसू हाडला तळ्याच्या बांदान, कोरोल्याच्या कांदान साडो माटवी पावलो. पोवे बांदान कोडोलेच्या कांदान साडो माटवी पावलो. साडोसू हण दवरिला बांका, साडो हाडलो तुका होकलेल जेनाका. पोवे बांका साडो हाडलो तुका होकलेल जेनाका. ओके, आता फुलां माळटाना अशें म्हणयत. भितरल्या कुडान बोरो नायल्यो मुयो, आमी हाडल्यान फुलां तुका कळे जायो. पोवे मुयो आमी हाडल्यान फुलां तुका कळे जायो. ओके, आता भांगार घालतना म्हळ्यार हर एका संदर्भाक तुमकां हांवें म्हळें हर एका संदर्भाक एक एक ओवियो आसात, म्हळ्यार एक एक न्हय मस्त ओवियो आसात, पूण हर एका संदर्भार आमी ओवियो गावच्यो आसात. हांगा फुलां माळटाना सॉरी भांगार घालतना कसले ओवियो म्हणयत. अंकुआरी माये सरकार तुझे हात, बेसावंदी सात तिच्या सरपळेक. माय सरपळे बांदतना अशे ओवियो म्हणयत. ओवे हात बेसावंदी सात तिच्या सरपळेक. देवा बापा देवा पुता देवा पोवी तत्म्या, कुरपेच्या दिसा येजमान नेकलेस बांधता. ओवे आत्म्या कुरपेच्या दिसा येजमान नेकलेस बांधता. ओके, ताच्या उपरांत आता आमकां हॉलाक काल म्हणटात व्हंकलेक साडो न्हेसून जाल्या उपरांत हॉलाक येताना होरात आनी होकाल परत ती माटवाक येताना हे हर एक पोटी आता आमकां डीजे नाजाल्यार संगीत पंगड आसतात म्युझिक पार्टी ती अशें म्हणटात. माय म्हणटा तू शेगुनाची सून, आय म्हणटा बोरे तुझे गुण, वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल जाला, घरांत आयल्या म्हूण शेगुनाची सून. यो मोगा मुजा आज व्हरतो उल्हास भोगता, नशिबान फावो जालोय म्हूण आज व्हरतो संतोष भोगता. तुझे विणा सोबाय मुझे घर उजवाडाय, तू शेगुणाची 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 सून ते म्हणटात. नाजाल्यार आतांचे नवे ट्रेंडी ये नारी ये तू आमचे घरी ये, तुका फुलान सोबयता तुका साडयेन नेटयता, नारी तू उंचली नारी आमच्या घराक सरी. तशें म्हणटात ते धाडयल्ले क्लॅप आनी परत देवन येयल्ले. आता ते खंयचे रितीन म्युझिक पार्टी सांगतात पळय तशें आमी एमसीन सांगल्या प्रमाणे आनी तांच्या पार्टीच्या प्रमाणे आमी आमचे कार्य मुंदासून व्हरता. तशें एक रसाच्या कार्य उण्यार उणें म्हळ्यार एक मस्त लोक आसल्यार अर्दो घंटो जाता, उण्या लोक आसल्यार एक 20-25 मिनिटांनी आमी एक कार्य सोबयत. या 20 मिनिटांक एक साधारण तुमी एक 28 तावन एक 30-35 ओवियो अशें गायल्यार आनी ते कार्याक ते तितलो म्हळ्यार पावता. थोडे फावटी कार्य म्हळ्यार हांवें तेंका सांगलें तुमकां व्हडली आयिल्ली दैजा वा फ्रेंड्स चड आसल्यार आमी चड ते ओवियो म्हणचे पडटा आनी आमचो थंयसर आमी टायमी पळोवचें पडटा. हॉलान जाल्यार घरा जाल्यार इल्ले प्रॉब्लेम ना, मागीर आमी जेवणी वेळार दिवचें पडटा, पयशिल्ल्या सेऱ्यांक वचचें पडटा. 30 मिनटाची चड ओवियो म्हळ्यार कार्याची लांबाई सोडून थंयसर आजार आसले की बेजार जाता. देखून आमी आतां सट्टा वेर्सी म्हणटात एक 30-25 ओवियो म्हळ्यार उरल्यो 5-6 ओवियो वेर्सांत सांगल्यार आमी कंठीत जावन ते एक रसाचें कार्य एक अपुरबायेचें जावंक पावता म्हूण सांगीत. आता हांवें तुमकां सांगलें नव्या ताळ्याच्यो ओवियोय आसात. आमी आदल्या काळार तावन पळयल्यार सांप्रदायीक रितीन ओवियो गावच्यो आसात, पूण तरण्या पिळगेक हांगासर येताना ते कंतारा रुपार पोदा रुपार तत्सो ओवियो
म्हणचे आसात आनी ताका अभ्यास हांवें जाय जे म्हणून तुमकां सांगलें आनी हांगासर हे पयलें एक गायन कर्ण हे कार्य ओवियो म्हणचे पयलें हांगासर मांडून हाडलें स कीर्त जावन आसा ती माणसोबाडाक येता आनी खंडीत जावन तुमकां ते युट्यूबार तांचे आसा कार्य सिंग करचे पूण म्हाका ती सिंग तांच्या प्रमाणे गावंक म्हाका कळीत ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्यो ओवियो म्हणत जाल्यार हांवें अभ्यास गरज आसा सो सबार ओवियो तोल्योय आसात हांगासर बैलान आयलो ओर म्हणटा केदाळा म्हणटा म्हळ्यार ओकले न्हवऱ्याक भितर काण घेताना थंयसर माटवार घरा जावचे जाल्यार कार्य थंय भितर तावन आनी भायर तावन ओकल्याच्या पाटी न्हवऱ्याच्या पाटी तावन आनी भितर तावन न्हवऱ्याच्या पाटी तावन भायर तावन ओकल्याच्या पाटी तावन जाप तशें सवालांक जापयो दिवच्यो आसात तुमकां कळीत आसल्यार म्हणजे सांगता गया हे वेर्स हो रेस्पेर जावन होरेत आनी होकाल आता कादर ती हांगासर सांगाता माटवाक येताना तेन्ना हो एक वेर्स म्हणटात हो वेर्स ओकलेच्या आनी होरेताच्या पाटतीनी गावचो सून भोव लांब आसा तरी आतांच्या परिकेतींत एक मोठो वेर्स आमी अशो गावयेत बायलान आयलो वोरू आमी नेणा जाल्या वेळ नेणा जाल्या वेळ मुखार धाडत्या खेळ आर्क वियोलाचो मुखार धाडत्या खेळ आर्क वियोलाचो आनी एक पाटीची जाप दितात वियोल देरांत आनी रेबेक तारसालान रेबेक तारसालान उजवाड फांकला घरान दोगांयां क्वार्यांचो उजवाड फांकला घरान दोगांयां क्वार्यांचो बायल्यान आयलो रुवानी येजमान जाल्या कुशी येजमान जाल्या कुशी मुखार धाडत्या बोशी जांप्या पेलांची मुखार धाडत्या बोशी जांप्या पेलांची जर तर अशें म्हणटा मुखल्याक जर तर जाप कळीत ना जाल्यार ते अखेरीची लायन अशें म्हण येत पयलो खोजनो सोड्यानी दुसरो खोजनो बऱ्या दुसरो खोजनो बऱ्या लावदात कंतार कर्ण ओरान भितर सेयात लावदात कंतार कर्ण हो ओरान भितर गेयात मागीर लावदा ते कंतार म्हण येता आतां लावदा ते 2-3 टायपाचे आसा पूण सर्ताव रितीन आमी आमचें सादलें लावदा ते कंतार हांगासर म्हण येता आतां सोवो आसता म्हळ्यार हे ओकले न्हवऱ्याक पासोडी आयर ओकलेचे आवय बापूय न्हवऱ्याचे आवय बापूय करतात सोव्यार बसून जाल्या उपरांत सोव्यार बसले ओकल्याक आनी होरेताक ओगळसून तांची सबाई वर्णून हो वेर्स गावचो आसा आतांच्या परिस्थितींत हो वेर्स लग्ना उपरांत घरासरच्या कार्यांनी थंयसर गावन दाखयतात हे तुमकां सडावत कळीत आसा तुमी काजराच्या फंक्शनाक येतात सोवो सोवो सुरंगारून हातुळली सुसी माणिक निफो जाला होरेता दावे कुशी हो खालानी होरे केळतीत गुरुपोळ्यांनी तांसो लायलो पाग दोड्या सरपोळ्यांनी दाळमीनीचे दाळमीनेर पिकले पिच्या पोयले जिकले
आमच्या आमच्या होरेतान माणिक माणिक मेळ्ळे खेळो आमच्या आमच्या होरेतात येवशी येवशी दर्य मोदे मोदे ओढलेलार जाणा जाल्यार सिंग करा तिचे कशें ताका येन जाता न्ही आमी जाणा आसलेले सिंग करीत होरेत रे बाबा हो काल सांगता काणी आपूण आपूण म्हणटा राणी तुझ्या राजवटाची ओके मागीर ताच्या उपरांत ओकलेक हे होरेताक मायेची मुदी आसता सडावत आमकां हे सगळ्यांक कळीत आसा पासोडी आयर करताना मायेन मुदी शिवता जाल्यार आमी उमरार कित्याक उबो येता म्हणलो वेर्स गायता उंताय हो वेर्स आतां काजाराच्या कार्यांनी पूर्ण प्रमाणात गावंक जायना तरी इल्लोसो तामाचो आसा देखून काजाराच्या कार्या उपरांत होरेताच्या घरा येताना ओकलेचे कुटुंबाच्या निमणी येत पूण थंयसर आतां काजाराच्या माटवांत सो वेर्स थंयसर हे म्युझिक पार्टी संगीत पंगड गायतात उमरार कित्याक उबो होरेता माइया पोईता देडा पावंडाची मोदी बांगराची माई दिता म्हणटा देडा पावंडाची मुदी बांगराची माई दिता म्हणटा मोदी गाल होरेता वोसाना कामिसाक दिस्ट जायत तुका होरेता नस्ट जायत माका दिस्ट जायत तुका होरेता नस्ट जायत माका मिळून आसल्यार ताका इल्ले चिडावन अशें म्हण येता उमरार कित्याक उबो होरेता मिवणो आपोईता 500 रुपयाची बाटली विस्केची मिवणो दिता म्हणटा 500 रुपयाची बाटली विस्केची मिवणो दिता म्हणटा तो सोरो पियेवन होरेता वोसाना कामिसाक पोरमोळयेक लोकाक दिसता म्हाका होरेता ओके यो साडू असल्यार उमरार कित्याक उबो होरेता साडू आपोईता देडाशे रासो लाडू तिळासो साडू दिता म्हणटा तो लाडू कावन होरेता वोसाना कामिसाक पोरमोळीत लोकाक होरेता पोट पाड जाता पोरमोळीत लोकाक होरेता पोट पाड जाता आखेरीक होकलेक म्हणची एक वेर्स आसा उमरार कित्या उबो होरेता होकाला पयता रक्तामासाची कुडू आपणाची ओकाल दिता म्हणटा रक्तामासाची कुडू आपणाची ओकाल दिता म्हणटा ती होरेता वोसाना काबो
ओसाना का बोवो दिष्ट जायत तिका होरेता नष्ट जायत तुका दिष्ट जायत तिका होरेता नष्ट जायत तुका. ओके. आता लग्ना दिसा व्हंकलेक उपसून दितात. मालगड्याच्या वेसावांक उबे रावतना आनी उपसून दितना रडोन आसच्या व्हंकलेक आता थोडे फावटी व्हंकल्यो रडनात पूण सट्टा व्हंकल्यो रडतात. त्या वेळा व्हंकलेक इल्लें धैर्य दिवंक आनी तेका बरें मागोवंक हो वेर्स आमी हर एक फावटी म्हणटा. तशेंच आदल्या काळार व्हंकलेक जर तर परतेक भितर सरतना वा आतां जाल्यार व्हंकलेक घरा पावयतना इल्लो वाट आसल्यार चलोवंक त्या हो वेर्स गावन सुद्दां येचे आसा. रोडो नाका बाये आनी सुजय नाका दोळे आनी सुजय नाका दोळे आयच्या नाटा दिसा फुडें भाऊ आपोवंक येता पळे आयच्या नाटा दिसा फुडें भाऊ आपोवंक येता पळे. वस्तो बाये तुझ्या नवऱ्या बराबर तुझ्या नवऱ्या बराबर आमचो बाये काळजांत दोवर आमच्या सोमेस्तांचो मोगू बाये तुझ्या काळजांत दोवर एक तोडपे तांदूळ बाये हात परविणे बाये हात कोकणी तुझ्या नवऱ्याच्या बहिणी बाई आमची सांगातिणी वेताय मुग बहिणी बाये आमची सांगातिणी एक तोडपे तांदूळ बाये वाचून काढ गो कुंडो बाये वाचून काढ गो कुंडो तुझ्या नवऱ्याच्या कुस्तार बाये लोणयेन खागो उंडो तुझ्या नवऱ्याच्या कुस्तार बाये लोणयेन खागो उंडो. हाच्या उपरांत व्हंकलेक त्याच्या कुटुंबाक उपसून दिल्या उपरांत घरच्यांची बोगणां आयकतात मागीर त्याच्या घरची बोगणां आयकतात. तुम्ही पळयल्याचे की वत्त्या मोगान आमी तुका पळयता म्हणून अशें भास तेंचे आसात. तशें उपरांत ह्या व्हंकलेक त्याच्या कुटुंबाक व्हंकलेचो भाऊ मावळो बापल्यो अशें सांगता मेळून थोडे फावटी आतां उखलून त्याच्या हातान दितात आनी तांणी उजवो पांय दवरून त्याच्या कुटुंबाक येताना व्हंकलेच्या कुटुंबाच्यांनी अशें गावयेत. आमच्या घरांत अंधार दांकला तुमच्या घरात उजवाड फांकला बाई तुमका ओपसून बाईक दोळ मोगान पोसून दिता वाता तुमका ओपसून मानून घेता उतार दिता तुम्ही केला तो मोगू करता त्याच्या कुटुंबाच्यानी म्हणजे मानून घेता उतार दिता तुम्ही केला तो मोगू करता. हे उपसून दिल्या उपरांत हेणे व्हंकल रडता. तेणे व्हंकलेच्या पाटतीची इल्लेशे सुस्कारतात. सगळें वातावरण बेजाराचें जावंक पावता. सट्टाव जावन आवय आनी बापूय इल्लेशे चड रडतात. कित्याक म्हळ्यार इतलीं वर्सां आमी पोसून आपल्या धुवेक न्हवऱ्याच्या कुटुंबाक दिवचें म्हळ्यार तांकां एक दूख भोगता. आनी ह्या वेळार लग्नाचो संभ्रम
परत पाठी हाडच्याक हो वेर्स आमी म्हण येत 12-13 वर्सां पोसून आज दिले हो सोनो ये गे होकले मुखार सोरोनो ये गे होकले मुखार सोरोनो हात तुझे जोडून सक्तांग बोरे मागून ये गे होकले उजव्या पायान ये गे होकले उजव्या पायान तोंड तुझे फुगई नाका डोळे तुझे सुजय नाका मायानी माव पळयतली मोगान तुका मायानी माव पळयतली मोगान तुका मोनान तू रड नाका काळीज ल्हान करू नाका मोनान तू रडो नाका काळीज ल्हान करू नाका मोगानानी मानान आंगा सांभाळता तुका मोगानानी मानान आंगा सांभाळता तुका आता अखेरीक म्हणजे तर हे वडये रातीचे सैरे रसाच्या राती लग्नाच्या जेवणाची तयारी जाताना हांगासर माटवान संभ्रम भरता सर्व कामां सुटसुड्यांत करूंक ओव्यो आनी थोडे वेसाचे आधार आमकां जातात त्यापैकी वो एक वेस आसा रोसाच्या राती या लग्नाच्या राती अशें म्हण येत लग्नाच्या राती होरेताच्या घरा संभ्रम आसता व्हंकलेच्या घरा इल्लेशें दूख भोगता त्या दाडा होरेताक आनी व्हंकलेक इल्लें चिडावंक आनी तशेंच तामाशे करूंक सकट सांगात आसतात रातीचें जेवण जावन कुटुंबाच्या व्हंकल आनी होरेता सांगात आसतना हे सर हांगासर चलता दादले म्हणटात एवढे रातीचे सैरे बायल्यान कोण हे वडये रातीचे सैरे बायल्यान कोण कोणी नाही गो आम्ही सोगू जण कोणी नाही गो आम्ही सोगू जण हेवडे रातीचे सैरे बायल्यान कोण हेवडे रातीचे सैरे बायल्यान कोण दांड्या तोणक्यासो चेडवो माऊ गो तुझो लांब खाचेसो चेडवो भावो गो तुझो चिरंबोल्या वोणासो चेडवा देर गो तुझो मिया मोचासो चेडवा भरतर गो तुझो अखेरीक आम्ही सगळे कार्य संपतस कार्य काडिल्ल्या येजमान्याक फुगारून ताचो एक उपकार बावडून ताका बरें मागून वो एक वेर्स अशें गावयेत वैर वैर जरीच्या माथ्यार किर्लाले तण वैर वैर जरीच्या माथ्यार किर्लाला तण या घरच्या येजमान्या तुझे दे दोशी मोन या घरच्या येजमान्या तुझे दा दोशी मोन बिये नाका येजमान्या तुका देवगा पावतोलो बिये नाका येजमान्या तुका देवगा पावतोलो येवच्या वर्सा येजमान्या तुका नातू जातोलो येवच्या वर्सा येजमान्या तुका नातू जातोलो आबा आबा म्हणून तुझ्या पाठीक लागतालो आबा आबा म्हणून तुझ्या पाठीक लागतलो वैर वैर जरीच्या माथ्यार किर्लाले तण वैर वैर जरीच्या माथ्यार किर्लाले तण आनी या घरच्या येजमान्या तुका देव बरें करो या घरच्या येजमान्या तुका देव बरें करो या घरान संतोषानी समाधान वाळो या घरान संतोषानी समाधान वाळो आमकां सोमेस्तांक देवू शाबीत सांबाळो आमकां सोमेस्तांक देवू शाबीत सांबाळो इतल्यार एक रोसाचे कार्य आनी काजाराचे कार्य आखेर जाता मागीर थोडे फावटी आमकां कळीत आसा वेलप्याबान आमच्या देवादी बिलफेरे बिमसान गडली साबार कंतारां आसात संतोषांची कंतारां म्हण हे पदां म्हण येता तुमकां कळीत आसा नाच नरा नाच नरी लग्न दुवारी आज पळे बांद बांदला काळजा पवारी तशें जावये सांगेत नाजाल्यार
दोन घरां एक जाली लग्ना बांदांत, दोन घरां एक जाली लग्ना बेसांत, आज आमच्या भोवती कितें सावळी वतात, तो सूर्यो लिपला पळय वयल्या कुपांत, व्हंकल न्हवरो दोगांय हात हातांत, घेवन रिगली आज लग्ना तोटांत, अशें म्हणयेत. मागीर तांकां एक बरें मागचें जाल्यार पद अशें म्हणयेत. सूर्याची किरणां मोगापर जळीतात, एक जाली म्हणून दोनी काळजां, सर्गी आंजबोडवे वाजयतात ती वियोला, मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना, संद्र नेकित्रां कुपान ती लिपतली, बरयली पत्रां वाऱ्याक उपतली, धाकटुली सुकणी गोटेरांत लिपतली, मोगा आमची काळजां आयच्यान एक जाली. आता कोणायकी ह्या ओवयांच्या वयर कसली सवाल आसा तर वा ओवियो म्हणची रीत कोणायकी सारूंक जाय तर तुमी सारयेत. 10 मिनिटां आसात. नाजाल्यार आमी मॅम लावता ते गीत म्हणयेत गी लावता ते. तू एंड कर मागीर लास्टाक तू 1-2 मिनिटां रेस्ट घे मागीर परत सांगिता आनी एक आमकां 10 मिनिटां उरल्या चड वय सगळे आमी लावता ते म्हणया गी. ओके सपना मॅडम येस सांगा सांगा. एकूच हेल्प करा. आता व्हंकल बरें ड्रेस करून ते नवरो येता साडो न्हेसून नवरो तिका आपूण व्हरून घेता, हात धरून काजाराच्या मटवा काडता. म्हज्या रिती प्रमाणे आता पळय ते बरें साडो न्हेसता, चिंचे फुलां घालता, पिड्डूक घालता, सगळे घालता. आता फर्स्ट पर्सन टू सी हर इज हर हजबंड. तो फर्स्ट ताका येवन आपूण व्हरता हाताक धरून आपूण हाडटा. ते जाल्यार खाली म्हणचे तुमकां गुर्तू आसा जाल्यार आता न्ही मागीर तुमी फ्लोरा मॅडमाक सांगल्यार व्हडली आता टायर्ड जाला तुमकां आनी ते तुमचे मायंड बी आता तितले कळीत करता खंडीत जावन म्हाका एक दोनूच लाईन तुम्ही घडून सांगल्यार व्हडली खंडीत जावन तुमकां फॉरवर्ड करता हांव ते. ओके आणि बारीक बरें सपना मॅडम तुम्ही ऍक्टिंग करतात म्हणून म्हाका गुर्तू. ऍक्टिंग हांव सिरियल्स पळयता, सिरियल्स तेंचे फर्स्ट म्हाका नांव येना तुमच्या व्हडली सोड खाली तुमचे गायचे गांवचे देणे आसा म्हणून म्हाका गोतूच ना. वो सूर्य खंय लिपुल्लोगी म्हणून म्हाका गुर्तू ना. आज जिग्ग करून उद्याला मस्त खुशी जाले आणि म्हणजे आमच्या घरात सध्या असल्यार The recording has stopped. सेलिब्रेशन आणि एक 5 वर्सां आसा त्या वेळार तुमकां सापोवचे हांवें तुमी घडोवंक जाय देव बरें करूं तुमच्या मोगाक. वय कितें जावन दी वी लेट अस गो पॉझिटिव्ह. मस्त बरें सिंग केलें सपना मॅडम तुम्ही. देव बरें करूं देव बरें करूं. देवाचे देणे तितले वय लावता ते म्हणया गे मॅम आमी सगळे सांगाता मॅडम म्हणया. Laudate Dominum omnes gentes omnes populi coniam confematae suferos misericordiae eius et veritas Domini manet in eterno gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto secute latrina in principio et nunc et semper et in seculorum amen. Laudate Dominum omnes gentes omnes populi cordiam confematae sufer nos misericordiae eius et veritas Domini manet in eterno et veritas Domini manet in eterno. एक बरो आवाज म्हाका करून दिल्या
मानेस्तीन फ्लोरा कॅस्तिल न्हू आनी तशेंच सर्व तुमकां विद्यार्थीक देव बरें करूं म्हणटा. बरें करो मॅडम सपना आयचे दिसा आमकां ओवियो वेट्स हाचे विशयांत सुमार ओवियांचे लिस्ट आसा तो नोट्स आसा तो नोट्स हांव तुमकां ग्रुपान घालता तुमी त्यो पुरा ओवियो म्हणंत भशेन म्हणटा म्हणटा बाय हार्ट तितलेंच आमकां खंयचेय जावन दी सिंगींग कितें संगीत आसा ते आमकां विगी बऱ्या तरेन आवडटा आमी केदार ताका ट्यून घालून सिंग करता केदार बाय हार्ट येता आमी कॉलेजीन जाल्यार भुरग्यांक जाल्यार ओवियो वेट्साचे टॉपिक आसा ताकाय आमी तितलेंच तुम्ही सिंग करा सिंग केल्या मात भायर परीक्षेक बरोवंक सुलाभ जाता 5 ओवियो 2 वेट्स बरेया तांकां दिवचे टेस्टाक भुरगीं बरयतात तांकां भारी खुशी तेले म्हणजे भारी खुशी ओवियो वेट्स बरोबर सुलाभ जाता तांकां भायर करता बरें कोता म्हणची न्ही बरोवंक आनी एक म्हाका विद्यार्थी उडास येता आतां तेलो म्युझिशियन बॅकग्राऊंड आसा तो हाका डीजे बीजे खेळोंक वयसो भुरगो ड्रम सुप्रा खेळचो काजारा माटवांक प्रवेशो तो म्हाका एक वयस पर्यंत बरें लिरिक्स ते घालें ते नॉट प्रकालन ते सिंबल घालतात ने हाचे संगीताचे ते घाल बरें पोत बरो ना फुल्ल बी हांव बोळोन तो बाकी म्हाका तेजी तकलीफ हांव नेना ते काले म्युझिकाचे देणेना मागीर ताका तपोन जालें कालें ती गोरसो म्युझिक बरें तो अर्थ कितें तो भुरगो ते बरें तो वेट्स बरो करून भायर बरो करून स्टडी कर येवन म्हणल्यार बरी प्रेझेंट केलां ते म्हणजे तितलें भुरग्यांक एक इंट्रस्ट तातूंत म्युझिक म्हणटाना आमकां सगळ्यांक आवडटा म्हणटा आमी आमकां सगळ्यांक पसंद जाता आज न्ही ती विद्यार्थीन जावन आसतना हांव न्हू सिंगर एक्टर एमसी करच्यांत इवन कॉम्पेरिंग करूंक टीव्ही रेडिओ त्या काळार आमचे ल्हानशे रेडिओ टीव्हीचे तातूंय कॉम्पेरिंग करून मुखार येवचे आमचे भुरगे सपनाने म्हाका भुरग्यांत म्हणटा हांव कितें म्हळ्यार म्हाका भुरग्यां पर्यंत हांवें भुरग्यां पर्यंत पळयल्लें आसा तशें जाताय म्हाका व्यंत दिसता ते ताका ते दोगां भुरग्यांची आवय म्हणून ताका ते सांगून भोंवता जावं बरो म्हाका ते भुरग्यांत दिसता ताची भुरगीं जाल्यार आतां सांगचे जाल्यार तीं टॅलेंटवंत आसा तीं सिंग करतात तीं डान्स करतात आवय पर्यंत बारीक संतोष भोगता हर एक कार्यक्रमाक तीं आवय सांगता तीं हजर जातात मेतेर जातात हर एक फुटी पळयतना भोव एक संतोष भोगता सगळ्या टॅलेंटांनी बरयल्ली बरयलें कुटाम ताका सांगात सांगत तांकां ते मेळचे ते मोटिवेशन आनी ते सपोर्ट त्या घरांत त्या पेरेंट्सांक ते त्या भुरग्यांक एक मस्त एक काय म्हणटात ते प्रोत्साहदायक म्हणून सांगीत तशें आसतना तिचो ताळो एकदम सांगचे जाल्यार एक तर गडस वॉयस म्हणटात न्ही त्या टायपाच्या पदांक समा बसतो ताळो तिने ते टायपाची पदां विंशी आनी ते पदां त्या एकदम मोठ्या ताळ्यार सिंग करची जावन आमी पयले कॉलेजींत आसतना म्हणटले सिंग करतना आमची गोंयांची ज्युनियर लॉर्नाबाई म्हणटलें तिका पण आतां लॉर्नाबाईकी आमी पळयला तिचोय ताळो आयकला तिकाय प्रायज जावन येता तिचोय ताळो तिने तसोच मेंटेन केला म्हणटाना आमकां मस्त एक अजापी भोगता 70+ ह्या एजीर तिने तसो तिचो वॉयस मेंटेन केला तशें आसतना आमी सपनाबायकी तशेंच बरें आशेन तिचोय तसो तो ताळो उरो दी सुमार वर्सां भर अशेंच लोकांक मनोरंजन करणं एंटरटेन करणं आसो दी म्हणून आशया तशेंच तिने मस्त ओवियो पळया तुमी ती एका रिदमार सामंत गेली पूण तिने सांगले ते की सर तिने ओवियो त्या पीपीटीन केल्यात तुमकां तसो नोट्स घालता तुमी पळया म्हणूंक प्रयत्न करा खाली पळोवन कांय फायदो ना पळयल्लें कांय ना म्हणूंक प्रयत्न करा तिने खंय पळया तिचो वॉयस तुमी समा पळयल्या समा कळटाले तिने पयल्या लायनार सांगून एकतर ती पॉज टायपार सोकास भितर राव वयतली दुसऱ्या तेन्ना तुमकां कळटलें की आयकोप्याक हांगा तो हांवें दरीचे म्हणजे सिंगिंगाचे ओवे हांगा तो दरीचे म्हळ्यार ती इशारो दिवन आसली तुमी ऑब्जर्व केला की ना हांव नेना बट हांवें ऑब्जर्व केला ती इशारो दिवन तशेंच सिंगरां ते आमकां हाच्या माटवां ती रोसाच्या माटवां तिने सांगले बरी थोडे फावटी काय म्हणटात आमच्या परिभाशेन सांगतले लारे मारलाय म्हण सांगूंक जायना थोडी बरें आसतात बरें करना थोडी सांगून तुवेची आसतात जाल्यार सांगून वयतना आमकां आयकूंक टायम ना ते पिच्ची धरूंक मेळना ती खंय तांणी वॉयस वेरिएशन केलो म्हणून कळना फक्त सांगून येता रोतार आमी काय गोड्यान मुतल्या बरें म्हणटात तशें तुवें सीद सांगून आमकां समजना पण ताका एक सांगचें एक रिदम आसा ती कशें सांगतना सोकास वेतेली आणि ते काही आमकां वर्ड जाय तो ते पॉज ब्रेक तर दिवंक पडटा
नेक्स्ट परते सोकास म्हणताना तो लोक पिक करतात हे पदा रुपार असचे ने ओवियो पद जर तर सीधा सांगून गेलं कोणाही कळणार काही सुरू करते पडते मला असं तिने म्हणाते पडते दुसऱ्या पण तर स्थिती आहे देखो न्हू ओवियो जाऊन दी वेट्स जाल्यार आमकां आतां आयकतना आमकां सगळें डीजे सांगता वाजता म्हणून सांगून तिने सांगले आसा ओय आजकाल डीजे गिजे बरोबर धरला तिंत घालतात म्युझिक पूण मुंचे थोडी आसा आमकां मुंची ती पदां इतली पसंद जाता ऑटोमॅटिक ती सिंग करताना आमकां सिंग करया म्हणून आमी करूंक लागता जावं पुरो थोड्यांनी गेला थोड्यांनी आनमटी करून तिचे सांगता सिंग केला म्हळ्यार हांते आमकां म्युझिक आवडटाना आमी आयकल्ली ते वेड्स ती पदां ती काय म्हणटात आमी पदां म्हणटा गोंयकार आमचे भाव कंतार म्हणटात ती कंतारां तांकां इतली पसंद जाता ती तातूंतले म्हणूंक लागतात बाय हार्ट म्हणटा न्ही आमचे बाय हार्टली ते येतात कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकणीच्या पदांचे म्युझिक सकळ आमी पसंद करता नेणा आसुल्लो जाय कोंकणी नेणा आसुल्लो जाय त्या म्युझिकाक आकर्षीत जाता थ्रू द म्युझिक शिकयलें जाल्यार तो नेणा आसलोय पिक करता आनी नेणा आसलोय ताका 2 स्टेप्स नासोवन येता काजाराच्या माटवाक आयिल्लो एक 2 स्टेप्स म्हणी नासोवन येता कोंकणी पदां कळली ताका नेणा जावंक पुरो थोडे फावटी ताका समजना सत्य सांगचे जाल्यार कळ्ळें कोंकणी पदां वाजोवंक सुरू जाल्यार त्या माटवांत ते घेवन म्हणी काय म्हणटात न्ही आमचे आलो पॅक धाडालो म्हणी वेता म्हणल्यार तशें आसतना ते एक म्युझिक आमचें ते संगीत आमकां कशें पसंद जाता कशें आमकां आवडटा मनशाक आमच्या संस्कृतींतले ओवियो आनी वेड्स पयले निदर्शन फस्ट जागा तेंचं निदर्शन मागीर दुसरी गली पदा कितले कवी घडोवन दी कितले व्हडले कंतारिस्ट घडोवन दी व्हडले व्हडले ताळे घालून दी पूण ती ओरिजिनालिटी त्या आमच्या त्या कोंकणी ओवियो आनी वेड्सांत आसली अजून तशी आसा जावं पुरो मांड सपाट पंगडाचे आनी ताका एक नवो ताळो घालना रचून नवें वाडूंक प्रयत्न केले पूण लोकांक तितले मोगान ते कांयच करूना हांव जाणा लोक अजूनय ट्रेडिशनल ओवियोच गावतल्यांक पसंद करता आनी ओवियो गायतेली ना म्हणल्या खातीर आतां सपनाबाई म्हणल्या बरी आमचे सुमेळ म्हणले एक पंगड आसा म्हणाली ती सुमेळ आमी पंगडा मुखांतर आमी ओवियो आमी देय वेता आनी आमचो टीम रचता अशें ती म्हणटा तुमी सगळ्यांनी आयकलें तसो अर्थ आमकां एक अवकाश आसा म्हण जालें तिच्या सांगाता सिंग करूंक वचून जे कोणाक जाता न्ही म्हाका साध्य ना म्हजो ताळो कावळ्या बरी मारसो जायना तिचे सांगता बऱ्या ताळ्याची कोणी टॅलेंटवंत आसात इंटरेस्टेड आसात गांवांत आसात तांचो एक टीम आसा पंगड आसा ताका सपोर्ट करिये म्हणी एक खंयच्या एका काजार माटवागेचें आमकां जाता आमची काय म्हणटात न्ही देणगी ते दिवची आमचे ते इम्प्रुवमेंट जाता जायना म्हणून सांगना आमी इम्प्रुवमेंट आमकां करूंक साध्य आसा असले आशा भावनेची चिंतना आमच्या मोतींत घेवन आयच्या दिसा आमकां मेळिल्लें जें कितें आसा पळया आमी तें उडास दवरचें आनी आमच्या साद्या जिणेंत वापरूंक प्रयत्न करचे नोट्स तुमकां खंडीत जावन घालता तिणें केल्लो तयार केल्लो नोट्स खंडीत जावन तुमकां ग्रुपांत घालता तुमी पळोवचो ग्रुपान तुमकां ते हातूंत घालता खंयच्या तुमच्या ते हातूंत मेळटा तुमकां तुमी आरामसे पळोवप येत परत ऐका परत म्हणा तिच्या सांगात ती म्हणटाना घरा बसून तुम्ही म्हणा आता ती लाईव्ह ना ऑफलाईन आता तुमकां ते भायर येता अशें म्हणून आमी वेळार आसा वेळाच्या भायर वचून तिने वेळार मुख दिला पळया कितले संतोष पळया टायमार तिने स्टार्ट केलें टायमार तिने आखेर केलें सेशन हांव चिंतून आसलें लांब आसा ओवियो वेड्साचे मुग्धा गिनांगे पूण तिने ते एक मॅनेज केलें टायम मॅनेजमेंट म्हणटात टाइम मॅनेज बरें तिने केला तिका आमी सेंटर कोणाक कितें सवाल आहात गी कोणाक कितें सवाल आसात गी ओवियो वेड्स काली सांगू का सकाळी म्हळ्यार तिने सिंग केले मस्त फिलिंग्स केला काही कळले फिलिंग्स आसात ते घालत आणि सपना तुम्ही पद म्हणल्यार हांव कंप्लीट करता सपना मॅडम आजकाल प्रतिभा कारंजी म्हणून करतात न्ही इस्कालांनी आयकला न्ही तुमी तांतू आता ताणी म्हणटात कॅसेट म्हणून नोजो भुरग्यांनी सिंग करीजे आनी डान्स करीजे म्हणा तर कडेन तुमकां बरो फायदो आसतलो हांव देवा कडेन मागता तुमकां मस्त प्रायेन ल्हान तुमी वाडा चडा
आणि तुमच्या भांडार भरून दी तितलेंच जायचं देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू तितलेंच. देव बरें करूं. ओके. आनी कोणाक कितें सांगूंक आसा गी ना तर जाल्यार आमी वेळार आसा जाल्यार वेळार मुग्धोवचे आमचे काय म्हणटात ते एक ट्रेडिशन वेळार प्रारंभ करचे वेळार मुग्धोवचे बरोबर 5-2 मिनटां तशी निशीन जातात बक्षिया कितें न्हू आज आमी वेळार आसा. तुमकां सर्वांक जमलेल्या सगळ्यांक तशेंच आमच्या आयच्या रिसोर्स पर्सन मानेस्तीन सपना सल्डाना तेकाय आमी एलोशियस कॉलेजीच्या तर्फे तशेंच कोंकणी विभागाच्या तर्फे म्हणजे वैयक्तीक तर्फे तुमच्या सगळ्या जमलेल्या सर्वांच्या तर्फे हांव तिका देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. हे तिसरे बॅच काबार केले तशेंच मुखल्या वर्सांनी अशेंच आमकां बरो पाठिंबो मेळ्ळो जाल्यार खंडीत जावन हो कोर्स उरता न्ही वो उरते आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या कोर्साक इल्ली थोडी इल्ली दिशा इल्ली बदलल्या. कॉलेजीच्या येदोळच्याक आमी कॉलेजीच्या भुरग्यांक तितले आमी इंट्रस्टफुली दिना आसल्या हे कोर्स बैल्यांक आमी अवकाश दितले पूण ह्या फुडें कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक एक मॅन्डेटरी जावन कितेंय एक कोर्स तांकां आपणावंक एक अवकाश दिला कॉलेजीन तांच्या एक सेमिस्टर न्ही 1 आनी 2 3 आनी 4 अशें वर्सांत एक सर्टिफिकेट कोर्स तांणी कंपल्सरीली कंप्लीट करूंक आसा तशें म्हणटाना तो 30 अवर्साचे कोर्स एका सेमिस्टरांत आमी काबार करूंक आसतना अशेंच ऑनलायनीर त्या विद्यार्थी सांगता बायल्या कोणाय पार्टिसिपेंट्सांक आमी अवकाश दिता सांगता कॉलेजचे स्टुडंट्स आसतले तशें आसतना हो कोर्स खंडीत जावन उरा जाय म्हणलो म्हजो एक आशावादी भावनाचे खंडीत जावन हांगा वर्क जातले म्हणल्यार एक ऑप्टिमिस्टीक चिंतना भोगणा सगळें कोंकणीचे आमचे कितें आसा संस्कृती जावन ही भाशेचे जे कितें आमी वावर करन आसा ते उरोंक जाय आडवान आसतना मुखल्या पिळगेक आमी हातांतर करूंक जाय जावं बऱ्यो ओवियो वेट्स म्हणच्या आमी मुखल्यांक तयार केले जाल्यार मात उरता सो न्हय तर जाल्यार प्राय गेल्ल्या पर्यंत प्रायाची घरा वेताना ससनाच्या ओवियोय तांच्या सांगता वेतात अशें जावंक नजो म्हणल्यार एका भावनेन आमी ती एकाडेमीक पर्पसाक एकाडेमीक कॉलेजी भितर हाडल्यात तशें आसतना जावं दी तियात्र गोंयाचे ताका तियात्री जाल्यार तशेंच आमी एकाडेमीचे पर्पसाक हाडन ते उरोवचे प्रयत्न करता तशेंच ड्रामास थोडे ड्रामास ते एकाडेमीक पर्पसाक हाडचे साहित्याचे भितर हाडले जाल्यार थोडे जानपद कितें आसा ते जानपदूच आसले ते आमी शिकपाच्या एका नदरेन कॉलेजीच्या विद्याच्या मंदिरा भितर हाडले जाल्यार खंडीत जावं ते उरता म्हणले म्हजे एक दिश्टावो आनी हो दिश्टावो हांवें पळयलें ते दिश्टावेंत येदोळच्या मस्त सक्सेस म्हाका मेळ्ळा हांव यशस्वी जाल्यां आनी मुखार जाल्यार यशस्वी मेळटली आमकां म्हणलें एका भरोशेकार हांगासर आयचे आमी क्लास अखेर करची येवच्या शेनवारा आमी आनी एक जानपदा सिद्ध्यांचे वयर शिकोवंक आसतल्या आमी कुडम्याचे जानपदा पळयले उपरांत आतां आमचेच जानपदा ओवियो वेट्साचे तेय आमी अध्ययन केले आतां मुखार येता सिद्ध्यांचे जानपदा सिद्धी कोण तेय जावन अशा विशयांत आमकां मुखल्या शेनवारा दीस आयकूंक मेळटले सर्वांक देव बरी रात मागून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून आयचे सेशन हांगासर रावयता सगळ्यांक देव बरें करूं.